आमची कुटुंबा फुडें वतात। आमची स्वप्नां, आमच्यो आकांक्षा विकसित जावपी सुवाती प्रतिनिधित्व करता। त्या घराची राखण करप म्हणल्यार आमच्या अस्तित्वाच्या गरजेच्या आदाराचें रक्षण करप। आनी आयज स्वयंपूर्ण गोंयच्या बॅनरा खाला दर एक गोंयकार कुटुंबा खातीर सुरक्षितताय, स्वाभिमान आनी आत्मनिर्भरतायेची स्वप्नां साकार करूंक आमी एकठांय आयल्यात। सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेता। आमच्या मानादीक मुख्यमंत्र्याचो दूरदर्शी आनी मुखेल उपक्रम स्वयंपूर्ण गोंय अंतर्गत आयोजीत केल्ले हे खाशेल कार्यावळीक तुमकां येवकार दिवप ही म्हाज्या खातीर भाग्याची गजाल आसा। आयज आमच्या मुखार आमचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंच्या सहित महसूल खात्याचे अतिरिक्त सचिव श्री सुरेंद्र नाईक आनी येवजण आनी सांख्यिकी खात्याचे उपसंचालक श्री कैलाश गोखले उपस्थित आसा। तशेंच जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी आनी महसूल खात्याचे इतर अधिकारी ह्या कार्यावळीत आपापल्या ऑफिसांत जोडलेले आसा। हाच्या भायर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तालुका नोडल ऑफिसर, सरपंच, पंच, नगराध्यक्ष आनी नगरसेवक ह्या कार्यावळीत आपापल्या पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन जोडलेले आसा। स्वयंपूर्ण गोंय आमचे गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी संकल्पित केल्ली ही फक्त एक येवजण न्हय तर एक ध्येय आसा। गोंयांतल्यो दर एक गांव आनी शार खऱ्या अर्थान स्वयंपूर्ण करपाचे हेतान सरकाराच्या फुडारपणा खाला आनी समुदायाचेर चलपी उपक्रम आसा। दर एका दारात उदरगत पावपाक जाय, दर एक गोंयकार कुटुंब सशक्त करपाक जाय अशें ते समजता आनी मानता। दर एक व्यक्तीची एक मुळावी गरज म्हटल्यार सुरक्षीत आनी संरक्षीत आलाशिरो, अशें घर जंय सोयी, स्वाभिमान आनी आपलेपणाची भावना जागयता। हे वळखून गोंय सरकारान सदांच लोकांच्या घरांची राखण करपाचेर आनी खंयच्याच कुटुंबा पासून ही मुळावी सुरक्षा वंचीत जावची न्हय हाची खात्री करपाचेर खर भर दिला। ह्या दृष्टिकोनाक अनुसरून आयच्या कार्यावळीत म्हजें घर नांवाच्या एका म्हत्वाच्या उपक्रमाचेर भर दितले, जो आश्रयाची राखण करपाची आनी गोंयकार कुटुंबाची बुन्याद घटमूट करपाची सरकाराचे वचनबद्धतायेचेर उजवाड घालता। कार्यावळीच्या सुरवातेक हांव मागता महसूल खात्याचे अतिरिक्त सचिव श्री सुरेंद्र नाईक हेंचे कडेन की तांणी येवकाराचे उलोवप करचे आनी म्हजें घर ह्या उपक्रमाचेर म्हायती दिवची। नमस्कार। स्वयंपूर्ण गोंय आनी म्हाजें घर योजनेचे हेचेर लायव्ह इंटरॅक्शन आमचे ऑनरेबल CM यांच्या आयच्या कार्यक्रमाक हांव आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे मनपूर्वक स्वागत करता। तशेंच सगळे नगराध्यक्ष, कावन्सिलर्स, सरपंच, उपसरपंच, पंच मेंबर्स, सगळे आमचे स्वयंपूर्ण मित्र, कलेक्टर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स, सगळे बाकी ऑफिसर्स ऑफ द गव्हर्मेंट, तशेंच पुराय गोंयकार जे आयज कार्यक्रमाक ऑन लायव्ह आमचे बरोबर सामील जाल्या तेंचे सगळ्याचें हांव मनपूर्वक स्वागत करता। म्हजें घर हे कॉन्सेप्ट घेवन गोंय सरकाराचे आमचे माननीय मुख्यमंत्री हेंच्या मार्गदर्शना खाली जे आमचे गोंयकाराचे जे प्रश्न आसात, जे ह्यो आसात, ज्यो कितली वर्सां पेंडींग आसात आनी तेजेर कोणेच कांय सोल्युशन काडूना, हेजेर माननीय मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून ताका दिसलें की हे सगळ्यो गजाल्यो सोंप्यो आनी हें करपाक जाय आनी एक प्रत्येक गोंयकाराक आपल्या घरा बद्दल एक सुरक्षा दिवपाक जाय। ह्या हेणे हो हेतू घेवन ही भरपूर अशी रेव्होल्युशनरी अशी स्कीम आनी एक बोल्ड स्कीम ह्या सरकारान हाडलेली आसा गोंय सरकारच्या मुख्यमंत्र्याच्या मार्गदर्शना खाला। आनी हेज्या अंडर भरपूर सारक्यो एक्स्ट्रीम चेंजीस केल्यात आनी जितून प्रत्येक मनशाक आपले जे घर आसा तेज्या बद्दल एक गॅरंटी आनी सेफ्टी हेजी सेक्युरिटी प्रदान करपाची एक पूर्ण खात्री दिल्या। तशेंच हेज्या मुखार जे लोकांक आपली घरां पार्टिशन करपाक जाय, वेगळे नंबर घेवपाक जाय, रिपेर करपाक जाय, असले सगळे लोकांक एक सारको इजी तरिकेन कशी जातले आनी तेंची कामां फास्ट कशी जातली आनी तांकां कसलेंच टेन्शन नासतना आमी हेज्या मुखार सदांच चिंतता की कितें रिपेरींग करपाचें काय ना, कित्याक एकदां कितें घराक हात घातलो कितलेशे लोक कंप्लेनी घालतात आनी कितें घालतात आनी तें काम जातलें काय ना ही गॅरंटी नाशिल्ली। पूण आतां हे सगळे हेंचेर तोडगो काडून
कशें हेच्या मुखार लोकांक सारकी इजिली तेंच्या घरा बद्दल कितें जे विशय आहा ते तडीक लावपाचे हे स्किमी अंडर प्रोविजन केल्ले आसा. हांव तुमकां एक ब्रीफशी एक इंट्रोडक्शन दिता हे हितून कितें कितें आसा ते. हे म्हाजें घर ही वेगळे वेगळे प्रोग्राम केल्या ते सगळे कन्सोलिडेट करून हे प्रोग्राम आमी जी चेंजीस केल्या ताका माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हाजें घर ही अशी योजना ही नांव दिल्ली आसा. हे हितून अंडर आमी खुबशे कायदे जे आसा तितून बदल केल्या. बेसिकली गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड, कोड ऑफ कोमुनिदाद, पंचायत राज एक्ट, म्युनिसिपॅलिटी एक्ट, सिटी कॉर्पोरेशन पणजी एक्ट, तशेंच स्टॅम्प ड्युटी एक्ट असे खुबशे कायदे आसा ते कायद्यांनी आमी बदल केल्या. तशेंच वेगळे वेगळे पॉलिसी डिसिजनय घेतल्या आनी ते पॉलिसी आनी पॉलिसी डिसिजन सर्कुलरा मार्फत आमी काडलेली आसा. तेची एक थोडीशी म्हायती हांव तुमकां दिता. फर्स्ट म्हणल्यार एक आमी सर्कुलर काडला रिगार्डींग प्री-72 स्ट्रक्चर्स जे गोंय स्वतंत्र जाले उपरांत गोंयाक जी पयली सर्वे जाल्या ती सर्वे 1972 to 74 ह्या हितून सर्वे जावन ग्राउंडार कोण कोणाची कितें स्ट्रक्चर आहा कशें आहा हितून सगळे डिटेल हे जाल्ले आसा आनी जी घरां आसा ती ते सर्वे प्लॅनार दाखयल्या. आतां फर्स्ट म्हणल्यार ही जी सर्वे प्लॅनार जी घरां दाखयल्या ती एरिया ऑलरेडी कन्वर्टेड एरिया आनी ती सेटल्ड एरिया आनी ती परत ते मोडून परत बांदतलो जाल्यार ताका कन्वर्शनाची गरज ना हे खुबशे हांकां खबर नाशिल्ले. सो एक सर्कुलर काडून हितून आमी क्लॅरिटी हाडल्या आनी जे कोणाक ही जी क्लॅरिटी जाय त्या मनशान डेप्युटी कलेक्टर आपलो जो आसा तेजे कडेन अप्लाय करून फॉर्म 114 सर्वे प्लॅन आनी ते घराचे हाऊस टॅक्स आपली नांवार आहा ती दाखोवन एक एप्लिकेशन करून 1000 रुपया फी भरीत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर ताका विथीन 7 days एक सर्टिफिकेट दिता की हे स्ट्रक्चर सर्वे प्लॅनार आसा आनी हेका कन्वर्शनाची कांय गरज ना. हे डॉक्युमेंट घेवन तो मनीस मागीर आपली म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत हेच्या मुखार ते घालून रिपेर किंवा रिकन्स्ट्रक्शनाक परमिशन घेवं शकता. तशेंच हे कायद्यान आमी असोय सर्कुलर काडलेलो की जी घरां 1972 उपरांत आसा ती घरां लिगल घरां अशें म्हणून ते पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी किंवा कॉर्पोरेशन हे सर्टिफिकेट दितले आनीक ताका गृहीत लिगल हे म्हणून हे करतले. अशें 15 दिसां भितर मागीर डेप्युटी कलेक्टराचे सर्टिफिकेट घेवन तर पंचायतीक किंवा म्युनिसिपालिटी वचत जाल्यार ते तुमकां दितले. सो असो सर्कुलर आशिल्लो पूण हे एका एक लिगल बेज दवरपाक लागून सरकारान परत एक नवो कायदो एमेंड केला आणि गोवा पंचायत राज एक्ट, गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट आणि सिटी कॉर्पोरेशन ऑफ पणजी एक्ट हे हितून ऑर्डिनन्स हाडले आणि हे ऑर्डिनन्सान हाडून एका लिगल बेस दिला आणि ते कायदो केला की जी ही स्ट्रक्चरां आसा ही डीम्ड लिगल स्ट्रक्चरां अशें म्हणून तितून हे केला. सो हे सर्कुलराक एक लिगल बेसी बी दिल्लो आसा. हेच्या बरोबर मेन आमचे जे अमेंडमेंट आसा अशी तुमकां खबर आसतली की खुबशे गोवा स्वतंत्र जावचे पयलीं पासून ते आतां पर्यंत खुबशे सरकारी जागे आहा हे जाग्याचेर खुबशे लोकांनी घरां बांदून ते आयज पर्यंत आसा पूण आयज पर्यंत त्यांच्या नांवार ही घरां जावना आणि आयज पर्यंत त्यांची एक तकलेर एक तलवार अजून पर्यंत आसा. सो हे लोकांक सेफ्टी दवरपाक लागून सरकारान गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड हेजे सेक्शन 38A हे नवे सेक्शन हाडला. हे सेक्शना अंडर ती घरां रेग्युलरायज करपाची प्रोविजन केल्ली आसा. तशेंच खुबशीं घरां आसा ही कोमुनिदाद जाग्याचेर आसा. सो ही घरां रेग्युलरायज करपा लागून आर्टिकल 372B अशें एक नवे आर्टिकल कोड ऑफ कोमुनिदादीन हाडलेले आसा आनी तेज्या अंडर जी कोमुनिदाद जी जाग्याचेर घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाची प्रोविजन केल्लें आसा. तशेंच गोवा सरकारान 2016 रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन एक्ट हाडलेलो आसा. त्या हितून प्रायवेट जाग्याचेर जेणी परमिशनां घेनासतना घरां बांदलेलीं तांकां रेग्युलरायज करपाची प्रोविजन आशिल्लें पूण ते कायद्याक थोडी लिमिटेशन आशिल्ली त्या खातीर ती थोडी लोकांची फॉर्मां भायर पडली. त्या खातीर हे कायद्याचेर एक सखोल परत अभ्यास केलो आनी खंयच्या कारणान पळय ती फॉर्मां भायर पडल्या ते कारणाचेर परत सोल्युशन हाडून एक फूल न्यू अमेंडमेंट एक्ट हाडल्या 2025 आनी ती अमेंडमेंट एक्टांनी आतां चड आनी तांकां हे दिल्लें आसा की तांची घरां प्रोटेक्ट करून ती नांवार जावपाची प्रोविजन केल्ली आसा. तशेंच 20 पॉयंट प्रोग्राम जो 1975 प्रोग्राम चालू जाल्लो आनी लोकांक आमी 100 स्क्वेअर मिटराची जागा दिल्ली. ऑलमोस्ट 5,000 वयर लोकांक हे प्लॉट्स दिल्ले आनी आयज पर्यंत हे लोक क्लास 2 म्हणूनच रावताले जेची ओनरशीप गव्हर्मेंटा कडेनच आशिल्ली आनी ते लोकांक कितेंय करपाक जाय जाल्यार परत गव्हर्मेंटा कडेन येवचें पडटालें.
असले हे सगळे लोकांक एक रेव्होल्युशनरी डिसिजन घेतला की तांकां फूल ओनरशीप रायट्स दिल्या आनी तांकां क्लास 1 केला. तशेंच असले लोकांनी जे ट्रान्सफर केल्ले तेय लोकांक रेग्युलरायज करपाचें तितून प्रोविजन केला. तशेंच आतां आमी जागे ट्रान्सफर करपाक लागून किंवा हे करपाक लागून जर हे जाता ते लोकांक खुबशे फीज फारीक करचे पडटा. स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जीस हे कमी करपाक लागून जे आपली फॅमिली मेंबराक ट्रान्सफर करता ते हे करपाक लागून इंडियन स्टॅम्प एक्ट आहा हितून आमी अमेंडमेंट हाडल्या आनी ती सारकी 6 भितर ती रेट केल्या. तेंची डिटेल सांगता हांव तुमकां. तशेंच सर्क्युलर काडला आनी ज्याच्या ते सर्क्युलरा प्रमाणे पंचायत किंवा म्युनिसिपालिटी घर बायफर्केट करपाक लागून विथीन 15 days घर बायफर्केट करप. दोग जाण भाव वेगळे वेगळे रावता जाल्यार आपल्या आपल्या एरियाचे वेगळे बायफर्केशन करून तांकां वेगळो नंबर हाऊस नंबर मेळटा, जे कारणान तांकां लायट उदक वेगळे मिटर घेवपाक मेळटा. ती फॅसिलिटीज प्रोवायड केल्ली आसा. तशेंच रिपेर करपाक खुबशे फास्ट 15 दिसां भितर परमिशनां दिवपाची ती प्रोविजन केल्ली आसा. तशेंच गोवा सरकारान रिहेबिलिटेशन बोर्ड आसा ते खुबशे प्रोजेक्ट एफेक्टेड लोक आहा असले लोकांक फ्लायटां दिल्ली आनी ती फ्लायटां आयज पर्यंत त्या लोकांक लीव एंड लायसन्स बेसिसाचेरच दिल्ले. तांकां आनी कसलेच रायट नाशिल्ले. हे सगळे हांकां एक सारखे रेव्होल्युशनरी डिसिजनान सगळ्यांक फूल ओनरशीप रायट्स तांकां दिल्ले आसा. आतां 1972 स्ट्रक्चराचो हो सर्क्युलर कितें तें सांगता. जी स्ट्रक्चरां हे सर्वे प्लॅनार दाखयल्या आनी ती 114 किंवा फॉर्म DH रिफ्लेक्ट जाल्ले आसा. असले लोक ही सर्टिफिकेट जाय जाल्यार आपले डेप्युटी कलेक्टर जो आसा तेजे कडेन एप्लिकेशन घालून ती घेवपाक शकता. हेका फक्त एक 1000 फी दिल्या. ती फी दिली म्हणटकीर एक 3 दिसां भितर डेप्युटी कलेक्टर ती सर्टिफिकेट दितलो. हेका फक्त फॉर्म 114 सर्वे प्लॅन आनीक ते हाऊस कितें डिटेल्स हाऊस टॅक्स बी आहा तेजे डॉक्युमेंट्स लावचे पडटले. ही सर्टिफिकेट घेवन मागीर कन्सर्न पंचायत सेक्रेटरी किंवा चीफ ऑफिसर हेंचे कडेन ती दिवन तेय बीन मागीर तुका रिपेर किंवा रिकन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाक इजी जाता. सो गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड हेतून आमी एक सेक्शन 38A हाडलेले आसा. हे सेक्शन 38A प्रमाणे जी सरकारी जाग्यार लोकांनी घरां बांदल्या आनी हें घर 28 फेब्रुवारी 2014 हेजे पयलीं जर बांदलेलें आसा ती घरां रेग्युलरायज करतले. हे हितून रेग्युलरायज करपाक दुसरी कंडिशन कितें आसा की जे मनशान हें घर बांदलां तो गोंयान 28 फेब्रुवारी 2014 हेज्या 15 वर्सां पयलीं गोंयान रावपी आसपाक जाय. म्हणल्यार तो 1999 हेज्या पयलीं गोंयान रावपी आसपाक जाय आनी तें घर आहा पळय न्ही 28 फेब्रुवारी 2014 हेज्या पयलीं बांदलेलें आसपाक जाय. अशे मनशाचें घर रेग्युलरायज जातलें. हेका रेग्युलरायज करपाक टोटल एरिया आसा तेजी घर फूल आसा ती आनी तेज्या भोवती 2-2 मिटर हे दिवपाची हे आसा. मॅक्सिमम हे हितून 400 स्क्वेअर मिटर पर्यंत एरिया रेग्युलरायज जातली. हेका एप्लिकेशन करपाक ते डेप्युटी कलेक्टर आसा तेंच्या मुखार हे एप्लिकेशन करपाचें अलॉंग विथ रेजिडेंट सर्टिफिकेट आनी ते घर केन्ना बांदलेले तेजे डिटेल्स डॉक्युमेंट हे घेवन ते एप्लिकेशन करपाचें. प्लस एफिडेविट एक दिवपाचें केन्ना घातला घर बांदलां आनी बाकी सगळें कितें हे आसा ते बाय वे ऑफ एफिडेविट तो मनीस दिवन ते हे करूं शकता. जर ते मनशाक 15 वर्सां कंप्लीट जावना आनी ते घर तेजे बाप्पायन किंवा आवयन किंवा आज्यान बांदलेले जाल्यार इवन ते बाप्पायच्या नांवार किंवा आज्याच्या नांवार सुद्दां ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो मामलेदार दितलो. सो ही सगळी हे करपाक लागून डेप्युटी कलेक्टर हो ऑथॉरिटी आसा आनी हे हितून ही एप्लिकेशनां घालपाक एक टायम पिरियड आसा आनी तो टायम पिरियड म्हणल्यार 6 म्हयन्याचो. हो 6 म्हयन्याचो टायम 4 ऑक्टोबर 2025 हे तारखेच्यान सुरू जाला आनी हो सोंपतलो 4 एप्रील 2026 हितून ही टायम 6 म्हयन्याचो सोंपतलो. त्या खातीर सगळे लोकांनी जेंकां हे रायट्स आसा तेणी हे 6 म्हयन्या भितर ही एप्लिकेशनां आपल्या डेप्युटी कलेक्टरा मुखार करपाक जाय. डेप्युटी कलेक्टराकय ही एप्लिकेशनां डिस्पोज करपाक सरकारान टायम घातला. 6 म्हयन्या भितर डेप्युटी कलेक्टर ही एप्लिकेशनां डिसायड करून तांकां ओनरशीप डॉक्युमेंट्स दितले. सो मॅक्झिमम हे हितून घर किंवा तेजे भोवती 2 मिटर किंवा मॅक्झिमम 400 स्क्वेअर मिटर हे गव्हर्मेंट लँडाचेर रेग्युलरायज जातले. तितून हेज्या मायज जर कोणा कडेन एरिया आसा जाल्यार ताका ती मायज जी एरिया आसा ती सरकाराक सरेंडर करची पडटली.
आता ह्या हितून सरकारान रेट किती आसची ही सुद्धा एक डिटेल डिसिजन घेतलेले आसा. जी घरां 1972 पयलींच्यान आसा आनी प्लॅनार दाखयल्ली आसा असले सगळे घरांक एंटायर गोंयान एक फ्लॅट रेट लायिल्ली आसा आनी ती म्हणल्यार 25 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. सो 400 स्क्वेअर मिटर सुद्धा तर रेग्युलरायज जातली ते मनशाक फक्त 10,000 रुपया टोटल गव्हर्मेंटाक भरून त्याच्या नावार जातली. जी घरां सर्वेचे प्लॅनार ना पूण ती 1973 to 1986 हे हितून बांदल्या हे लोकांकय एक कन्सेशनल रेट दिल्ली आसा. ही सगळी रेट आमी सरकारान ठरयल्या की 2014 जी मिनिमम लँड रेट गव्हर्मेंटान नोटिफाय केल्या ती रेट बेज रेट म्हणून घेतली. आणि जी घरां 1973 to 1986 हे दरम्यान बांदलेले अशें म्हणून डॉक्युमेंट दाखयता तांकां हे 2014 जी मिनिमम रेट आहा तेजी 50% रेट लागू करतले. तशेंच 1987 ते 2000 हे हितून जी घर बांदलेली आसा ते लोकांक ही 2014 जी मिनिमम रेट आहा तेजी 75% रेट लागू जातली. आणि जी घरां 2001 ते 2014 हे भितर येयल्ली आसा तांकां 100% 2014 पळय कितें रेट मिनिमम रेट आहा ती लागू जातली. सो ही रेट बदली म्हणटकीर तेंचे नावार ही घरां करतली. तशेंच एक दुसरी डिसिजन घेतला की 1973 ते 2014 हेतून जर खंयी रेट 50 रुपया कमी आसा जाल्यार तांकां मिनिमम 50 रुपया ही रेट लागू जातली. हेच धर्तीचेर जी कोमनीदाद घरां आहा ती बी रेग्युलरायज करपाची डिसिजन घेतलेले आसा अंडर आर्टिकल 372B. हे हितूनय ते घरां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं आसपाक जाय आनी तोय मनीस 2014च्या 15 वर्सां पयलीं गोंयांत रावपी आसपाक जाय आनी ताणें कोमनीदाद हेजेर ती घर बांदलेलें आसपाक जाय. आता हे घराकय बीन ते मनशाक ही एप्लिकेशन घालपाक ऑथरायज ऑफिसर आसा तो एडिशनल कलेक्टर. प्रत्येक तालुके हे वांटून दिल्ले आसा वेगवेगळे एडिशनल कलेक्टराक. तुमचो तालुका खंयच्या एडिशनल कलेक्टरा मुखार लागता तेजे मुखार ही एप्लिकेशन करपाक जाय. तेजे एप्लिकेशन करता आसतना तुमकां एक प्रोविजनय केल्लें आसा की ते पंचायती ते कोमनीदादीक तुमी अप्लाय करून तेंचे कन्सेंटय मागू शकता. सो हे एप्लिकेशना बरोबर तर तुमी कन्सेंट मागून ते कन्सेंट लायता जाल्यार परत एडिशनल कलेक्टर ते हेंचे आनी रिफर करिना. सो तुमी तुमचे जाता जाल्यार तुमी ते कन्सेंट घेवपाक जाय. जर तुमी कन्सेंट करपाक एप्लिकेशन केलें म्हणटकीर 30 दिसां भितर ते कोमनीदादीन ते कन्सेंट दिता काय ना हें ताका कम्युनिकेट करपाक जाय. सो टोटल 45 डेज आमी कोमनीदादीक दिल्ले आसा तांकां कन्सेंट दिता काय ना ते कम्युनिकेट करपाक. जर विथीन 45 डेज ते कांयच सांगना जाल्यार प्रोविजन केल्लें आसा एक डीम्ड कन्सेंट हे दिवपाचें. सो हे डीम्ड कन्सेंट दिवपाक पावर्स दिल्ले आसा एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदाद. जर 45 डेजा भितर तर कांयच उत्तर दिना जाल्यार तो मनीस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदाद हेज्या मुखार वचूं शकता आनी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदाद मागीर डीम्ड कन्सेंट आसा काय ना ते सर्टिफिकेट दितलो. ती सर्टिफिकेट घेवन तो ती अप्लाय करूं शकता. आतां डीम्ड कन्सेंट केन्ना दिता जर 45 डेजा भितर कांयच रिप्लाय दिलो ना प्लस ते मनशाचें जें घर आसा हे 12 वर्सां जाले घर आसा आनी लास्ट 12 वर्सां तेजेर कसलीच केस घातले ना कांयच प्रोसिडींग ना ताका काडपाची जाल्यार तो दाखोवं शकता तो आनी आपल्याचेर कसलीच केसी ना आनी 12 वर्सां पर्यंत म्हाजें घर आसा. सो त्या बेसिसाचेर आमी ताका डीम्ड कन्सेंट दितले. किंवा तो कसलोय एक डॉक्युमेंट दाखयता कोमनीदादीचे कितें पयशे फारीक केल्ले किंवा ताका पयलीं NOC दिल्ली किंवा आनी कसले तरी ट्रान्झॅक्शन कोमनीदादीचे तो दाखयता जेचे वयल्यान आमकां अशें गृहीत धरपाक जाता की ते मनशाची तो रावता ते कोमनीदादीक खबर आहा आनी तेणी ताका परमीट केला. अशें सगळे केसींनी तो एडमिनिस्ट्रेटर आहा तो डीम्ड कन्सेंट आशिल्लें म्हणून तो हे दितलो. जर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमनीदादी बीन रिजेक्ट मारता जाल्यार ते मनशाक एक अपील रिविजन टू द गव्हर्मेंट ही आसा. सो तेजेर मागीर हे गव्हर्मेंटाकय रिविजन पावर्स आसा आनी गव्हर्मेंटा कडेन वचूं शकता. आता कोमनीदाद आनी गव्हर्मेंट हितून एक फरक कितें आसा की कोमनीदाद हितून मॅक्झिमम आमी जे घर आसा ते घर आनी तेज्या भोवती 2 मीटर किंवा मॅक्झिमम 300 स्क्वेअर मिटर पर्यंत ताका रेग्युलरायज करपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. जर 300 स्क्वेअर मिटरा वयर तेजे कडेन तर जमीन आसा जाल्यार ताका ती त्या कोमनीदादीक परत करची पडटली. जी रेट आमी पळय हेका लागल्या ते भशेनूच हेकाय बीन वेगवेगळे रेटी दिल्ली आसा. तुमच्या म्हायती खातीर हांव सांगता तालुके जे तिसवाडी पेडणे आनी पोंडा आसा
हे लोकांक अप्लाय करपाक एडिशनल कलेक्टर 1 नॉर्थ हेजे कडेन वयचे पडटले. बार्देस तालुको आसा त्या लोकांक एडिशनल कलेक्टर 2 नॉर्थ हेजे कडेन अप्लाय करचे पडटले. आनी बिचोली आनी सत्तरी तालुके आहा ताका एडिशनल कलेक्टर 3 नॉर्थ हेंचे कडेन अप्लाय करचे पडटले. तशेंच मुरगांव गोवा तालुको आसा तांकां एडिशनल कलेक्टर 1 साउथ हेजे कडेन अप्लाय करचे पडटले. सालसेत तालुके जे आसा तांकां एडिशनल कलेक्टर 2 साउथ हेजे कडेन अप्लाय करचे पडटले. धारबांदोरा, काणकोणा, सांगे आनी केपें हे सगळ्यांक एडिशनल कलेक्टर 3 साउथ हेंच्या मुखार अप्लाय करचे पडटले. आतां हांगाय बीन अप्लाय करपाक टायम दिल्लो आसा 6 म्हयने आनी ते 6 म्हयने 4 ऑक्टोबर 2025 हेच्या भितर चालू जाल्ले आसा. सो होय बीन 4 एप्रील 2026 टायम सोंपतलो. त्या खातीर जे लोक आसा तेणी हे टायमा भितर ही एप्लिकेशनां घालपाक जाय. हे हितूनी रेट सेम लायिल्ली आसा जशी 1972 पयलीं जर आशिल्ली जाल्यार 25 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. 73 to 86 आसा जाल्यार 50% ऑफ द 2014 नोटिफायड रेट. 87 to 2000 आहा तांकां 75% ऑफ द 2014 नोटिफायड रेट. 2001 ते 2014 हांकां 100% ऑफ द नोटिफायड रेट. आतां हे हितून आनीक प्रोविजन केल्ले आसा. ही टोटल जी रेट जाता पळय न्ही तेजी 20% अमावंट ताका पेनल्टी म्हणून एडिशनल कोमनिदादीक भरची पडटली. हे कोमनिदाद हितून मातशें डिफरन्स आसा. सो ही एडिशनल 20% तांकां पेनल्टी म्हणून भरची पडटली. हेच बरोबर जे आमचे रुका एक्ट 2016 आहा हे एक्टान आमी भरपूरशे सरकारान बदल हाडल्यात. तितून भितर म्हणल्यार पयलीं आमी हे एप्लिकेशनां खुबशी रिजेक्ट जाल्ली खुबशे ग्रावंडाचेर. खुबशे कितें आमचे जागे आसात हे कॉमन जागे आसात. खूब लोकांची नांवां आसात आनी ते हितून प्रोविजन आशिल्लें की सगळ्यांची NOC हाडपाची. खुबशे लोकांक हे डिफिकल्ट जावपाक लागले NOC हाडपाक कित्याक खुबशे लोक मेल्ले आसात तेंची कोण भुरगीं आसा ती गांवान आसा काय ना हे अशे खुबशे इश्यू जाताले. अकस्मात मदीं कोणी एकटो तरी येतालो आनी ऑब्जेक्शन घालतालो त्या खातीर ती रिजेक्ट जाताली. सो आतां हे सगळे हे कारणां चॅक करून आमी ते खुबशे बदल करून हाडल्यात. हे हितून पयलीं फक्त प्रायवेट जाग्याचेरच रेग्युलरायज करपाक मेळटाले. आतां गव्हर्मेंट लँड, कोमनिदाद लँड किंवा CRZ एरिया जी प्रायर टू 1991 पयलींचे आसा असले लोकांकय बी रेग्युलरायज करपाक लागून हे हितून आतां प्रोविजन केल्ले आसा. तशेंच ओनरशीप हितून NOC ऑफ को ओनर आशिल्ली ती NOC काडून उडयल्या. NOC ऑफ जॉयंट फॅमिली मेंबर्स कोण आशिल्ले तेंची NOC काडून उडयल्या. बिल्ड अप एरिया पयलीं 200 मिटर आशिल्ली ती आतां वाडयल्या आनीक फॉर रुरल एरिया अप टू 600 केल्या. फॉर अर्बन एरिया अप टू 1000 केल्या. पयलीं फक्त रेजिडेन्शियल आशिल्ले आनी कमर्शियल आशिल्ले. आतां आमी ही सगळी हे काडून उडयल्ले आसा. ते स्ट्रक्चर कमर्शियल जावं शकता, रेजिडेन्शियल जावं शकता, इन्स्टिट्युशनल जावं शकता. सो हे सगळे मेळोन आमी मॅक्झिमम 600 फॉर रुरल एरिया आनी मॅक्झिमम 1000 फॉर अर्बन एरिया हे केल्ले आसा. तशेंच खुबशे लोकांक इन्व्हेंटरी नासताली, सक्सेशन डीड नासताले. तेंची 114चेर आज्याची किंवा बापायची किंवा पंजाची नांवां आसताली. असले लोकांक तेंचे कडेन बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट नासले कारणान इन्व्हेंटरी किंवा सक्सेशन करपाक मेळनाशिल्लें. असले लोकांक आमी प्रोविजन केलां ते एफिडेविटाचेर तेंची क्रोनोलॉजी सांगून एफिडेविट घालपाक आनी एफिडेविट बेसाचेर तेंचे हे करतले. खुबशे लोकांचे एक्सेस नाशिल्ले. असले लोकांक तेणी एक अंडरटेकिंग दिवची पडटा की आपूण नेक्स्ट 5 वर्सां भितर आपल्या घराक 3 मिटराचे एक्सेस तयार करतलो. असले अंडरटेकिंग दिले म्हणटकीर डेप्युटी कलेक्टर ते रेग्युलरायज करतलो. तशेंच गव्हर्मेंट लँड आतां आमी सांगले त्या प्रमाणे लँड रेग्युलरायज जाली किंवा कोमदाद लँड रेग्युलरायज जाली किंवा 20 पॉयंट प्रोग्रामाचेर बेकायदेशीर घरां बांदलेली ती रेग्युलरायज जाय. ती जागे रेग्युलरायज जाले म्हणटा ती घरां रेग्युलरायज करपाक तांकां हे कायद्या अंडर येवचें पडटलें आनी हे कायद्या अंडर ती एप्लिकेशन घालची पडटली. ह्या कायद्याक एप्लिकेशन घालपाक आमी 2 वर्सांचो पिरियड दवरलेलो आसा. सो हो 2 वर्सांचो पिरियड 4 ऑक्टोबर 2025 सुरू जाला. सो हेका सफिशियंट टायम आसा. कित्याक हेका आमी चड टायम कित्याक दिला गव्हर्मेंट लँडाचेर आनी हेजेर रेग्युलरायज जाले म्हणटा तांकां हांगा येवपाक जाय म्हणून ते 6 म्हयने 1 वर्साचो टायम सोंपोवन ह्या आमी हांगा 2 वर्साचो टायम केल्लो आसा. तशेंच ह्या हितून आमी आतां कितें आसतालें पयलीं एक डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर पास केली म्हणटकीर त्या मनशाक तर तेजे अगेन्स्ट गेल्या
हें आशिल्लें तेका गव्हर्मेंटा मुखार अपील घालपाक. आतां आमी हितून एक बेश्टेशें कसले कारणान हें केलां जाल्यार तेच ऑफिसराक रिव्यू पावर दिल्ली आसा. सो परत तेजे कडेनच एप्लिकेशन घालून तोच रिव्यू करून परत केस चालू जावपाक शकता. हे स्किमी अंडर पयलीं कशें आसतालें की एक टीम तयार करतालो डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार अंडर, आनी तेतून सगळे PWD, TCP, फॉरेस्ट, CRZ हे सगळे एक टीम जावन तेजी इन्स्पेक्शनाक वताले. हे इन्स्पेक्शनां जावपाक खूब डिफिकल्टी आशिल्ली. सो हो प्रोसिजर सगळो काडून उडयला. आतां ते मनशान एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट किंवा रजिस्टर्ड इंजिनियर विथ PWD हेजे कडल्यान एक डिटेल सर्टिफिकेट हाडली म्हणटा हे टीमीक आनी ते रिफर जावपाना, आनी डेप्युटी कलेक्टर ते सर्टिफिकेट बेसिसाचे वयल्यान ती सगळी केस एग्जामीन करतलो. ट्वेंटी पॉयंट प्रोग्राम हांवें पयलीं सांगले त्या प्रमाणे 1975 लोकांक हे दिल्ले. खुबशे लोकांनी घरां बांदलीं आनीक खुबशे लोकांनी घरां बांदिनासतना तशीच दवरल्या. आयज पर्यंत खुबशे अशे प्लॉट आसा जेंचेर कोणें घर बांदूना. सरकारान डिसिजन घेतला की खंय कोणें घर बांदूना ती सरकार परत ताब्यान घेतलो. प्लस जे कोणाची घरां बांदल्या तांकां सगळ्यांक फूल ओनरशीप म्हणल्यार क्लास 1 ओनरशीप तांकां दिवपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. आनी हे क्लास 1 फक्त ताका मार्केट रेट जी आसा, नोटिफायड रेट आहा तेजी फक्त 5% हे भरून ताका तेजी फूल ओनरशीप दितले. तशेंच खुबशे लोकांनी गव्हर्मेंटाक विचारनासतना परमिशन घेनासतना ही तिसरी मनशाक ट्रान्सफर केल्या. असलो मनीस ट्रान्सफर डॉक्युमेंट्स बी हाडटा जाल्यार ते तेजे नांवारय ट्रान्सफर करपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. आनी हे मनशाक 5% मार्केट रेट प्लस पेनल्टी म्हणून आनी एक 5% ताका भरून ते तेज्या नांवार जावपाची हें केलां. प्लस मागीर तो रुका अंडर ते रेगुलरायज करूं शकता. तशेंच अंडर पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी आमी सेपरेट हावज नंबर बायफर्फिकेशन करपाचें प्रोविजन केल्लें आसा. हे फूल पावर चीफ ऑफिसर आनी सेक्रेटरी हांकां दिल्ले आसा. आनी हे विथीन 15 days तांकां बायफर्केशन नंबर किंवा हावज रिपेर आनी रिकन्स्ट्रक्शन परमिशनां दितले. रिहॅबिलिटेशन बोर्डान खुबशे लोकांक फ्लॅटां दिल्लीं आनी ती फ्लॅटां आयज पर्यंत तांकां लीव एंड लायसन्स बेसिसाचेर दिल्ली. फर्स्ट टायम ही आतां सगळ्यांक फूल ओनरशीप रायट्स तांकां दिल्ले आसात. फाटींच प्रोग्रामाक ऑनरेबल CMान 357 फॅमिलीक डायरेक्ट हांकां ओनरशीप डॉक्युमेंट्स ऑलरेडी दिल्ले आसा. स्टॅम्प एक्टा अंडर सुद्दां एक मेजर चेंजीस केल्ले आसा. स्टॅम्प एक्टा अंडर जर आपल्याक बापायक किंवा आज्याक आपले कोणाक भुरग्याक किंवा नातवाक कितें दितले जाल्यार प्रोविजन कशें आसा ताका 3 ते 6% स्टॅम्प ड्युटी फारीक करपाक जाय ते रेटीची, प्लस 3% रजिस्ट्रेशन फी फारीक करची पडटाली जी खूब जाताली. त्या खातीर लोक ते डॉक्युमेंट्स करपाक वचनाशिल्ले. त्या खातीर नांवां बी ट्रान्सफर स्मुथली जायनाशिल्ली आनी ते ओल्ड लोकांच्याच नांवार उरताली. हे सगळें प्रोसेस स्मूथ करपाक लागून सरकारान फक्त 5,000 रुपया भरून गिफ्ट डीड किंवा मॉर्टिगेज हे गिफ्ट डीड किंवा एक ट्रस्ट सुद्दां करपाक जाता. आनी हे 5,000 दिवनूच ती आपल्या भुरग्या नांवार ट्रान्सफर करपाक शकता. तशेंच ही घरां बीन आतां कोणी रिपेर करपाक तांकां बँकेचें लोन घेवचें पडटा, मॉर्टिगेज करचें पडटा. मॉर्टिगेजाक सुद्दां स्टॅम्प ड्युटी बी खूब आशिल्ली ती आमी स्टॅम्प ड्युटी सारकी 1,000ची हाडल्या. आनी आतां मॉर्टिगेज बी कितें करतलो जाल्यार स्टॅम्प ड्युटी फक्त 1,000 ही केली आसा. सो हे सगळे कायदे जे हे केल्ले आसा ते खुबशे बेनिफिशियल आसा. हे सगळे हांचो गोंयकारांनी फायदो घेवपाक जाय आनी मुखार येवन ही बेगींतल्यान बेगीन एप्लिकेशन घेवन हे सगळे बेनिफीट घेवपाक जाय. हे प्रोग्राम सगळे लोकां मदीं पावपाक लागून आमचे ऑनरेबल CM सामकी गोंयचे खाना कोपऱ्या पर्यंत भोंवल्यात. लाखांनी गोंयकाराक ते मेळ्ळ्यात. प्रत्येक गोंयकाराची तेणें 1-to-1 इंटरेक्शन केलां. सगळ्यां बरोबर तेजी इतली फीडबॅक मेळ्ळा आनी ते सगळे तेंचे हे आसा. ऑनरेबल CMाक हे सगळे तुमचे मुखार तेंची हेजे बद्दल मनोगत तुमचे मुखार व्यक्त करपाक लागून आयज स्पेशल हो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. आनी आतां थोड्या वेळान हे सगळे हेजे बद्दल तेंचे फीडबॅक बद्दल आनी तुमची हेजे बद्दल ऑनरेबल CM तुमचे मुखार तेंचे मनोगत व्यक्त करतले. तुमकां परत एकदां सगळ्याक हांव धन्यवाद म्हणटा आनी परत एकदां सगळ्याक रिक्वेस्ट करता ज्या लोकांनी हेजो बेनिफीट घेवना तेणी येवन ती एप्लिकेशनां जे टायम दिला ते टायमा भितर घालून सगळ्यांनी हेजो फायदो करून घेवचो. धन्यवाद. थँक्यू.
ह्या उपक्रमाविशीं आमकां सविस्तर म्हायती दिल्ले खातीर हांव तुमचे उपकार मानता सर. आतां हांव व्हड आदारान आमचे गोंयचे मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन मागता की तांणी म्हजें घर ह्या उपक्रमा फाटल्यान आपली दृश्टी सांगची आनी सगळ्यांक संबोधीत करचें. नमस्कार. आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमांतल्यान आज फक्त म्हजें घर हो विशय तुमच्या समोर मांडपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर आसात. आमचे जॉयंट सेक्रेटरी बाब सुरेश नाईक, जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू हांणी खूब डिटेलान तुमकां म्हजें घर ही योजना खूब बऱ्या पद्दतीन समजून सांगलेली आसा. म्हाका दिसता वर्च्युअली प्रेजेंट आसलेले आमचे सगळे पंचायत मेंबर्स, परत आसा तशे कावन्सिलर्स, डेप्युटी कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स, दोनूय कलेक्टर्स हे प्रेजेंट आसात. ह्या सगळ्यांचे हांव वर्च्युअली स्वागत करता. थोडे कडेन आमचे आमदारूय थोडे जाण जॉयन जाल्ले आसात, जिल्हा पंचायत जॉयन जाल्ले आसात, त्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आनी परत एकदां आमी म्हजें घर ही योजना मुद्दामून आयज सांगण्या फाटीमागचो उद्देश सामान्यांतल्या सामान्य गोंयकारा पर्यंत ही योजना पावची आनी तांकां तांचो फायदो मेळचो. म्हणूनच म्हजें घर ही योजना आमी आज वर्च्युअली एक्सप्लेन करपाक केल्या. गोंयच्या 40 मतदारसंघांतल्यान म्हज्या घराचे कार्यक्रम आयोजीत केल्या उपरांत ताका मेळिल्लो रिस्पॉन्स जर पळयत जाल्यार तो खूब व्हडलो आसा आनी ताकाच लागून म्हाका दिसता ताचो फायदो हो सगळ्या गोंयकारांक 100% जावचो म्हणून हो कार्यक्रम आज हांगासर आसा. हो कार्यक्रमाचे हांव डिटेलान वयचो ना, कारण प्रत्येक फॉर्म कितें खंयचो भरपाचो बाब सुरेश नायक हांणी तुमकां एक्सप्लेन केला. हांव सगळ्यात पयलीं सांगता आसतना ह्यो 6 कॅटेगरी तेणी ज्यो एक्सप्लेन केल्या त्या 6 कॅटेगरीचेर म्हणजेच आमचो मूळ गोंयकार जो प्री लिबरेशन हांगासर रावतालो गोंय स्वतंत्र जावच्या पयलीं ताजें घर हें पयलींचें आशिल्लें आनी सर्वे जाल्या उपरांत ताज्या प्लॅनार जें घर आयलें 1/14 उताऱ्याचेर हावज ओन बाय म्हणून ताज्या आज्याचें कोणाचें तरी नांव आयलें, जो तेन्ना आशिल्लो तेजें. म्हणजेच 1972 पयलींची घरां हांकां लिगल स्टेटस कांयच नाशिल्लो. तो लिगल स्टेटस दिवपा खातीर आमी काडलेले ऑर्डिनन्स म्हणजेच म्हजें घर ही योजना फक्त एक स्कीम न्ही. म्हजें घर ही योजना म्हणजेच गव्हर्मेंटात वेगवेगळ्या कायद्यात केल्ले बदल, वेगवेगळ्या कायद्यात काडलेले ऑर्डिनन्स, वेगवेगळ्या कायद्यात केल्ले अमेंडमेंट हे सगळें मेळून म्हजें घर ही योजना आसा. आनी म्हणूनच 1972 पयलींचें मूळ गोंयकाराचें घर हें घर तेजें कायदेशीर जावचें. म्हजो गोंयकार जो सदोदीत एक प्रेशराच्या सकयल उरता म्हजें घर कायदेशीर आसा काय ना आनी म्हज्या घराचो डॉक्युमेंट हो तेज्या हातांत कांयच ना. हावज टॅक्स रिसिप्ट सोडली आसत आनी 114 आसलेलें हावज ओन बाय XYZ पर्सन ही 2 कागदां जर सोडली आसत जाल्यार आपलें घर कायदेशीर आसा आनी आपल्या फुडल्या जनरेशनाक आपल्या चेड्याक किंवा चेडवाक तें जर घर पास ऑन करतलो आसत जाल्यारूय तेजे कडेन डॉक्युमेंट कांयच नाशिल्लें. हें लक्षांत घेवन आमी 1972 पयलींचो हो जो सर्क्युलर काडलो, म्हणजे जो पंचायती मार्फत काडलो, म्युन्सिपाल्टीच्या मार्फत काडलो आनी ताज्या उपरांत तो CCPच्या मार्फत काडलो. म्हणून तर हे आयज 1972 पयलींची घरां जे फॉर्म भरतले आनी दोनूय फॉर्म भरल्या उपरांत जाका पंचायत किंवा म्युन्सिपाल्टी किंवा CCPची सर्टिफिकेट दितली तातूंत करून हें घर हें तेजें घर जातलें. आमी म्हणून हें घर जें आसा हें म्हजें घर जावचें ताज्या खातीर केल्लें प्रोविजन हे 1972 पयलींच्या स्किमींत आसा. म्हणून हांव हो सगळ्या जाणांनी ताज्या पयलींचो फायदो जो आसा ह्या बाबतींत घेवचो. दुसरो आमी मुद्दामून पळयता की गव्हर्मेंट लँडाचेर बांदलेलीं घरां. आतां गव्हर्मेंट लँडाचेर बांदलेलीं घरां आलवारा जागेंत आसा, मोकाशांनी आसा, रेव्हेन्यू लँडाचेर आसा किंवा वेरियस गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर आसा. आतां ही घरां केन्ना बांदलीं? ही घरां म्हणजे तशी पळोवंक वचत जाल्यार आलवारा, मोकासो ह्या जागेंत जातलेली ही पयलींच्यान आसात आनी विशेश करून सांग्या पासून केप्यां, काणकोण, सत्तरी, दिवचले, पेडण्यां ह्या सगळ्या तालुक्यांनी ही आलवारान आसलेली घरां आसा, घरबाटात आसलेली घरां आसा, मोकाशांनी आसलेली घरां आसा आनी ती घरां तांच्या जाग्यार जायनासली. ऑल्दो ही जमीन जी आसा ही गव्हर्मेंटाची लँड, बट जेच्या कडेन आलवारा आसा तो ताका सतयतालो, तो म्हणटालो हांवूच भाटकार आनी तेजें घर कायदेशीर करूंक दिनाशिल्लो. जेच्या कडेन मोकासो आहा तोय म्हणटालो हांवूच भाटकार आनी ताका तें घर कायदेशीर करूंक दिनाशिल्लो. म्हणून सरकारान निर्णय घेतलो, कारण
जर प्री लिबरेशन पयलीं तेजें घर आसा आनी घर तेज्या प्लॅनार लागलां आनी घर आनी तेज्या 1/14च्या उतारात तेजें हावज ओन बाय म्हणूनय लागलें आसत जाल्यार तरी तेका त्या घराचो रायट मेळपाक जाय म्हणून 1972च्या पयलींचें सर्क्युलर काडलें आनी गव्हर्मेंट आसलेली लँडात आसलेली घरां जी मागीर आलवारा मोकाचो हितूर आसलेली घरां सरकारान कायदेशीर करपाची ठरयली आनी ताकाच लागून म्हणजे घरां 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जितक्या जाणांची घरां हांगासर आसात ज्याच्या कडेन 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसा अशा सगळ्या मनशांक ह्या घरांचो रायट मेळटलो। हांव फॉर्म खंयचो भरपाचो कोणा कडेन एप्लाय करपाचें हें तुमकां सुरेंद्र नायकान सांगलां त्या तितून डिटेलान वचना बट जेणे करून तुमकां हेजोय बी लिगल जे आसा हो लँड तुमच्या नांवार जातली। हांव परत एकदां सांगता घर 2 पद्दतींत कायदेशीर जातली। पयल्या फेजीत तुमकां तुमची लँड ही तुमकां ओनरशीप मेळटली तुमी जागेचे ओनर जातले आनी ताज्या उपरांत रुकाच्या अंतर्गत घर तुमचें कायदेशीर करपाक जाय ते तुमी रुका म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ह्या माध्यमांतल्यान 1972 जालें गव्हर्मेंट लँड जालें। तिसरें कोमुनिदाद लँड। आज कोमुनिदाद लँड ही लँड जी आसा ही लँड नांवार सेम वे हांगासर खंयसरूच म्हणजे कोमुदादीन खरें म्हणजे आपली जागा प्रोटेक्ट करपाक जाय आसली किंवा लिगल वेन विकपाक जाय आसली ना त्या कोमुदादींनी तेन्ना जागा प्रोटेक्ट करूंक किंवा तेन्नाच्या सरकारांनी हे एनक्रोचमेंट जाताले तेन्ना आडोवंक ना आनी म्हणून कोमुदादीचेर वेगवेगळ्या पद्दतीच्या लोकांनी गोंयकारांनी घर बांदल्या आनी गोंयांत केन्ना तरी कोण 1990च्या पयलीं आयलो तेणी कोणाच्या कोमुदादीच्या बरोबर मेळून ती घरां बांदलेली आसा। आमी ही घरां मोडून उडोवंक शकना खंय तरी कोमुदादीचो रेव्हेन्यू कोमुदादीक दिवन आमी ती घरां कायदेशीर करपाचो थारायला। ताच्या खातीर वेगळे फॉर्म आनी फॉर्मेट एफिडेविट मागपाचो NOC मागपाचो आसा। बाब सुरेंद्र नायक हेणें डिटेलान तो सांगला तोय फॉर्मेटांत तुमी घेवचो आनी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं ज्यांची घरां आसा तांच्यांनी हेका एप्लाय करचें। आतां हे सगळें आमी परत परत कित्याक सांगता हाज्या उपरांत जर कोण ही घरां तुमी कायदेशीर करपाक आत्तां जर घातली ना आनी इन फ्युचर जर कोण हायकोर्टात गेलो कोर्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्टात गेलो आनी जर डेमोलिशन आयलें जाल्यार सरकार कांयच करूंक शकचो ना। दीस इज म्हणजे फर्स्ट एंड लास्ट प्रोविजन म्हणपाक कांय हरकत ना। आमी सर्क्युलर काडला तेन्नाच्यान 6 म्हयन्याच्या भितर तुमचो फॉर्म इन जावपाक जाय आनी फॉर्म इन जाल्या उपरांत इट इज अ गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण म्हज्या घराच्या अंतर्गत तुमकां लँड कायदेशीर करून दिवपाक मागीर ती गव्हर्मेंट लँड आसूनी मागीर ती कोमुनिदाद लँड आसूनी मागीर ती 20 पॉयंट आसूनी हे सगळे जागे हे तुमकां तुमच्या नांवार आनी फुकट न्ही सरकार खंयसरूच फुकट दिना। आमी गव्हर्मेंटाच्या लँडात आमच्या लँड सर्कल रेट आसा ताज्या प्रमाणे ते पयशे कलेक्ट करता। रेट कसो आसतलो सुरेंद्र नायकान सांगला आनी कोमुदादीच्या जागेत +20% पेनल्टी मारून आमी त्या जागेचो पयसो घेता। हे जाल्यार तिसरी स्कीम। चवथी स्कीम जी आमी म्हटल्या ती 20 पॉयंट प्रोग्राम। 20 पॉयंट प्रोग्रामात तेन्ना दिल्ल्यो फक्त ऑर्डरी आतां आमी दिता त्यो क्लास 1 सनद म्हणजेच ज्या मनशाक तेन्ना जी ऑर्डर दिल्ली ताका आयज आमी जमनीचो मालक करता आनी तोय बी मिनिमम पयशे भरून तोय रेट तेणी सांगला। ज्या ज्या जाग्यार अशे 20 पॉयंट प्रोग्राम आसा त्या सगळ्या 20 पॉयंट प्रोग्रामांतले A कॅटेगरी B कॅटेगरी आनी C कॅटेगरी 3 कॅटेगरींनी जे लोक लावता तेणी डिटेलान परत सांगला तांच्यांनी एप्लाय करचें आनी ती जागा पयलीं आपल्या नांवार करून घेवचें। ही जाली चवथी कॅटेगरी आनी 5वी कॅटेगरी जी आसा ती आमी जाका म्हणटा रिहॅबिलिटेशन म्हणजे प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोक हांकां आमी फ्लॅटांनी शिफ्ट केल्या आनी त्या खातीर फ्लॅट फक्त तांकां लीव एंड लायसन्स बेसिसाचेर फ्लॅट दिल्लो। आज तोच फ्लॅट तांकां 30 वर्सां दिवन जाली तांकां रिपेर करूंक मेळना ताजी कंडिशन सामकी वर्स जाल्ली आसा म्हणून ताका परमनंटली ओनर करपाचो सरकारान थारायला कारण ताका काय सरकार आत्तां काडून उडोवंक शकना कारण तेन्ना त्या प्रोजेक्टा खातीर ताका शिफ्ट केल्लो खरें म्हणजे तो फ्लॅट ताका दिवन उडोवपाक जाय आशिल्लो। त्या खातीरच सरकारान थारायलां रिहॅबिलिटेशनच्या अंतर्गत जाका जेन्ना फ्लॅट दिला तो फ्लॅट परमनंटली ताका ओनर करप जेणे करून तो डेमोलिश करून नवीन बिल्डींग बांदूंक शकतले सगळे जाण मेळून त्या जमनीच्या रायटाच्या सहीत म्हणजे त्या एखाद्या बिल्डिंगेत जर 25 जाण रावता आसत 25 फ्लॅट आसत जाल्यार इक्वल शेअर ऑफ दॅट लँड आनी फ्लॅट हे त्या सहीत आमी तांकां दिवपाचो थारायला। दीस इज एन 5वी स्कीम थंय बी मिनिमम 1000 रुपया भरून सरकार खंयसरूच म्हणजे हातूरूय बी म्हणजे एक मिनिमम कारण तेन्ना तांकां जमीन शिफ्ट केल्ले एका जागे वयल्यान म्हणून तांकां फ्लॅट दिलो म्हणून थारायला।
आनी 6वी स्कीम वीच इज मोर इम्पॉर्टंट आमी जाका सातत्यात म्हणटा म्हज्याच जागेर हांवें म्हजें घर बांदलां जाल्यार म्हाका अडोवपी कोण हे आमी परत परत उलयता बट तशें जायना सरकार आसा आनी कायदो आसा फाटले फावटी जवळपास 20,000 लोकांनी रुकाच्या अंतर्गत रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ही आपली एप्लिकेशनां घातलेली ती एप्लिकेशनां 8,000 क्लियर जाल्ली आतां परत भितर कितें कितें रिफॉर्म केल्या ते सगळे रिफॉर्म तुमकां सुरेंद्र नायकान सांगल्या ज्यांच्यांनी एप्लिकेशनां केल्या पयलीं केल्ली तांच्यांनी परत एकदां डेप्युटी कलेक्टराक एप्रोच करचो त्या सेम एप्लिकेशनाचेर तांची घरां रेग्युलरायज करूंक मेळटली आनी जेणी कोणी करूंक नासली तांच्यांनी आतां परत एकदां रुकाच्या अंतर्गत ते फॉर्म भरपाक जाय आनी आपलें घर पुराय कायदेशीर करून घेवपाक जाय ह्या 6 तरेच्यो ह्यो वेगवेगळ्यो येवजणी आसा हे सांगता आसतना 1972ची सोडून गव्हर्मेंट लँड कोमुनिदाद लँड आनी 20 पॉयंट प्रोग्राम आनी प्रायवेट लँड ह्या 4 लँडा वयली ज्यांची घरां आसा त्या सगळ्या जाणांनी परत एकदां रुकाच्या अंतर्गत म्हणजे रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हाच्या अंतर्गत आपलें घर हे रेग्युलरायज करपाक एप्लाय करचें पडटलें पयलीं तुमकां लँड दिली आनी मागीर तुमचें घर आमी कायदेशीर करून दिता हे जर करिनासत जाल्यार तें घर कायदेशीर जावचें ना सरकाराचें इंटेन्शन इतकेंच आसा की गोंयकार जो आपल्या घरांत रावता तो सुखात आनी समाधानात रावचो ताजेर खंयचीच टांगती तलवार आसची न्ही हें सरकाराचें इंटेन्शन आमी मुद्दामून दवरलां म्हणून हॅपिनस इंडेक्स लोकांचो वाडचो लोक जो रावता तो सुखात रावचो आनी हें सगळें करता आसतना हांव तुमकां आनी एक गजाल जी सांगली आपूण रावत्या घर जर रिपेर करपाक जाय सुद्दां आसत जाल्यार एकदां आपल्याक तें रिपेर करपाक दिना भाटकार दिना वेगवेगळे लोक दिना कारण ते रिपेरूच करूंक दिना म्हणून हावज रिपेर सर्टिफिकेट जेचो फॉर्म हो त्या पंचायतीन एवेलेबल आसा ताका आमी ऑनलायन पद्दतीन धाडला तांच्यांनी हो फॉर्म घेवन प्रत्येक फावटी घर रिपेर करता आसतना ताजे पंचायतीचें परमिशन घेवचें मागीर तुमकां कोणूच आडोवंक येवंक शकना पंचायतीन तांकां 3 दिसाच्या भितर पंचायतीन परमिशन दिवपाक जाय पंचायत बॉडीच्या मिटिंगेक हो विशय घालपाची गरज ना इट इज अप टू सेक्रेटरी जेन्ना तो हावस टॅक्स रिसिप्ट लायता गार्बेज टॅक्स रिसिप्ट लायता आनी आपल्या घराचो एस्टिमेट आनी इंजिनियराची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी लायता ताका तुरंत 3 दिसाच्या भितर फ्री ऑफ कॉस्ट ताका ते आमी पयशे कसलेच चार्ज करिना ताका हावज रिपेर सर्टिफिकेट इश्यू करपाची दीस इज वन सेकंड आमी म्हणटा तशें बायफर्केशन सर्टिफिकेट 2 भावांच्या मदल्यो झगड्यो कमी करपा खातीर तेंच्यांनीच बरोवन दिवपाक जाय दोगांय जाणांनी तोय फॉर्म पंचायतीन एवेलेबल आसा पंचायतीन सगळ्या जाणांक कॉपरेट करचें कोणूय आयल्या उपरांत हो फॉर्म काडून दिवचो तांच्या कडल्यान बरोवन घेवचें म्हणजे घर नंबर जर 40 आसत जाल्यार तो 40A आनी 40B असो वेगळ्या पद्दतीन तांकां 2 नंबर दिवचे ते जो डिवायडेड प्लॅन करून दितात 3 रूम हाजे 2 रूम ताजे कितें तें ताज्या प्रमाणे दिवचे जेका लायट आनी उदक कनेक्शन जाय ताका एट अ सेम टायम तांच्यांनी ताका NOC फॉर लायट आनी NOC फॉर उदक ही सोमतीच ताका काडून दिवची जेणे करून तो नवीन लायट आनी उदक घेतलो इन फ्युचर आमी जेका म्हणटा की टॉयलेट सुद्दां जरी गव्हर्मेंटाक जायचो पडलो नवीन नंबर मेळ्ळ्या उपरांत जाल्यार आमी टॉयलेटीची स्कीम परत ओपन करपाची आसा त्यांनी परत एकदां सुलभ शौचालयाच्या अंतर्गत एप्लाय करपाचें ताका नवीन टॉयलेट सुद्दां मेळटली आनी फुडें वचून हांव सांगता की A आनी B केल्या उपरांत जेंकां एक्चुली अटल आसराच्या अंतर्गत जेंकां स्कीम आसा की ताका 1.5 लाख रुपया पर्यंत सरकाराच्या घराची मदत मेळटा ती स्किमीक दोगूय भाव हे एप्लाय करपाक एलिजिबल जाता तांच्यांनी त्याय स्किमी खातीर दोगांय भावांनी एप्लाय करचें जेणे करून त्या दोगांय जाणांक तो बेनिफीट मेळटलो हे जालें बायफर्केशनचो विशय म्हणून म्हज्या घराच्या अंतर्गत अशे वेगवेगळे रिफॉर्म आमी सातत्यात हाडल्या आनी ते करीत आसा अजून एक 2 रिफॉर्म आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत हाडल्या तोय सांगता पयलीं म्हणजे अजुनूय बी जेका मुणकाराचें घर आमी सातत्यात म्हणटा की व्हडली जागा आसा एखाद्या भाटकाराची आनी मुणकार भितर रावता आनी मुणकार रावता पळय न्ही तेणी अजून मुणकारियल केसीक एप्लाय करूंक ना बट ताजें मुणकाराचें घर म्हणजे आमच्या मुणकारियल एक्टाच्या प्रमाणे ताका तें एलिजिबल आसा जाल्यार अनलेस एंड अंटील भाटकार मुणकाराक सेटल करिना तो पर्यंत भाटकाराक ती जागा विकूंक मेळची ना म्हणून मुणकाराची सेटलमेंट पयलीं करची पडटली अकॉर्डिंग टू द मुणकारियल एक्ट ताका जी जागा जितकी मेळटा ती जागा ताज्या ऑफिशियली ताज्या नांवार करून दिवची पडटली देन तेज्या उपरांतूच तो ती जागा विकूं शकता दीस इज अ बीग डिसिजन आयच्या गोंय सरकारच्या आमी जो निर्णय घेतला हो सगळ्यांत व्हडलो निर्णय आसा कारण म्हाका खबर आसा
कारण खूब मोठ्या प्रमाणात गोयच्या जमनीक व्हॅल्यू येयल्ल्या कारणान बरेचशे भाटकार आपल्या मुणकाराच्या घरा सहीत ह्यो जागा ह्यो लोकांक विकपाक लागलेलो आसा आनी ऑटोमॅटिकली एक दीस मुणकाराक कळटा की आतां म्हाजो भाटकारूच नवो जालो म्हणून. आतां भाटकार केन्नाच नवो जावचो ना, ओरिजिनल भाटकाराकूच म्हणजे ती जागा जी आहा ही आपल्या मुणकाराक सेटल करून दिवची पडटली. एनी हाव तुम्ही कशेंय सेटल करा, तुमची जागा जर 10,000 स्क्वेअर मिटर आसात आनी तेका जर ती अकॉर्डिंग टू हीज एक्ट तेका 300 स्क्वेअर मिटर येता जाल्यार तेणी तेका पयलीं म्हणजे फ्रॉम आवर मामलेदार किंवा मुणकारीयल एक्टा प्रमाणे तेका रायटिंगान तो तेका लँड पार्सल्स तितको दिवचो पडटलो त्या घराच्या सहीत आनी तेका सेटल केला म्हणून सांगचो पडटलो. ताज्या उपरांतूच उरलेली लँड जी आसा ही भाटकाराक विकपाक मेळटली. आमी गोंयांत हांव फाटल्या 6 वर्सां जालो मुख्यमंत्री आसा. ह्या 3-4 वर्सांक हांव कंटिन्युअसली पळयता की वेगवेगळ्या मुणकाराच्यो कंप्लेनी ह्यो म्हाका रायटिंगांत पत्रां बरोवनूय कळयता. आमच्या डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार आनी पुलिशेन सद्या केसी सुरू जाल्या की आपल्या भाटकारान आपली जागा सगळी विकली आनी आतां नवीन भाटकार आयला आनी आपल्याक सतयता. म्हणून भाटकार बदलचो ना. हांव परत एकदां सांगता की भाटकारान म्हणून आमी हातूंत चेंजीस केला आनी मुणकाराचें घर हें भाटकार केन्नाच तेका सेटल केल्या शिवाय ती जमीन विकपाक शकचो ना. तेका पयलीं सेटल करचो पडटलो आनी ताज्याच उपरांत भाटकार ती जागा विकपाक शकतलो. हें आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतलां. तें एक खूब म्हत्वाचें डिसिजन आसा. वदळ तुमकां स्टॅम्प एक्ट हाज्या बद्दल आमचो सुरेंद्र नायक उलयलो. ह्या मुद्दाम सांगता खुबशे लोक हे आपल्यो प्रॉपर्टीज ह्यो ट्रान्सफर करूनच घेयनाशिल्ले कारण तांकां लॅक्स ऑफ रुपीज गव्हर्मेंटाक भरचे पडटाले. आमकां कळटा की आज्याच्या नांवा वयल्यान जर आपल्या नांवार प्रॉपर्टी करून घेतलो किंवा बापायच्या नांवा वयल्यान आपल्या नांवार करून घेतलो आसत जाल्यार अननेसेसरी गव्हर्मेंटाक मोठ्या प्रमाणात तुमकां टॅक्स दिवचे पडटाले म्हणून घेयनाशिल्ले. बट आमी हे चेंजीस करून इफ विदीन द रिलेशन्स क्लोज रिलेशन जाका प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करपाक जाय इज ओन्ली 5,000 रुपीज तुमी चार्ज करता सरकार. तुमच्यो प्रॉपर्टीज तुमी ट्रान्सफर करून घेवपाक शकता. म्हणून हे डिसिजन आमी म्हजें घर हाच्या अंतर्गत घेतलां. हाजे 2 डिसिजनां आमी आजुनूय बी म्हज्या घराच्या अंतर्गत ती घेवपाचें आहा. ताजें आजून फायनल डिसिजन जावंक ना. एक हावजींग बोर्डान आमकां गरीब लोकांक घरां बांदून दिल्लीं तांचे लिगल रायट्स आजून तांकां दिवंक नाशिल्ले. त्या हावजींग बोर्डांतल्याय घरांचे लिगल रायट्स हे तांकां दिवपाचे आसा. ताज्या खातीर थोड्याच दिसाच्या भितर हावजींग बोर्डांत हे फॉर्म्स एवेलेबल जातले. ती घरां लिगली तांकां आमी तांच्या नांवार करून दितले. दुसरी गजाल हावजींग कोऑपरेटीव सोसायटीज आसात किंवा प्रायवेट ओनरा कडल्यान बांदून दिल्ले फ्लॅट्स आसात. बट त्या प्रायवेट ओनरांनी तांच्या नांवार ती लँड करून दिवंक ना, फक्त फ्लॅट करून दिल्ले. तांच्यांनी सोसायटी केल्या आनी लँड डिस्प्युटेड उरल्या आनी ती लँड जर आज सोसायटीच्या नांवार करतले आसत जाल्यार तांकांय बी म्हणजे लॅक्स ऑफ रुपीज गव्हर्मेंटाक भरचे पडटा. ताजेरूय बी वी आर कमींग अप वीथ द रिफॉर्म जेणे करून तेय बी तांकां सुटसुटीत जातले. बिल्डींग परत डेमॉलिश करून नव्यान बांदपाक जाय आसत जाल्यार ती बांदपाक ताजो फायदो हो तांकां एवेलेबल जातलो. हेंय बी एक मेजर डिसिजन सरकाराच्या वतीन आमी घेवपाचें आसा. आतां हें सगळें सांगता आसतना बरेचशे फावटी हे फॉर्म्स खंय एवेलेबल आसा काय म्हणून सामान्य मनीस विचारता. आज आमी सगळ्या ग्रामपंचायतींनी 1972 आसतलो, गव्हर्मेंट लँड आसतलो किंवा कोमुनिदाद लँड आसतलो, 20 पॉयंट प्रोग्राम ज्या पंचायतींनी ज्या तरेचे फॉर्म जाय ते तुमच्या ऑफिसांनी एवेलेबल करून आयज दवरल्या. आनी जर खंयच्या पंचायतीन ते पावूंक ना जाल्यार त्या पंचायतींनी आमच्या कलेक्टराक कॉन्टॅक्ट करचो. कलेक्टरा कडल्यान तुमकां ते फॉर्म तुमच्या पंचायतीन जाय तो फॉर्म मेळटलो. म्हाजी सगळ्या सेक्रेटरींक रिक्वेस्ट आसा पंचायतीच्या आनी CO ऑफ द म्युनिसिपालिटी तुमच्या कडेन जो सामान्य मनीस येवन फॉर्म मागता ताका डायरेक्टली तुमी फॉर्म दिवचो. तेजें नांव आनी नंबर. फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आसा. खंयसरूच फॉर्माक आमी कसलेच पयशे चार्ज करिना. म्हटल्यार नांव आनी नंबर तेजो बरोवन दवरचो आनी ताका वॉट कॅटेगरींतलो फॉर्म दिलो तेंय बरोवचो जेणे करून सरकारा कडेन हॅन्सफोर्थ हो एक रिकॉर्ड खूब बऱ्या पद्दतीचो क्रिएट जातलो. म्युनिसिपालिटींनी किंवा डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार ह्या ऑफिसांनी फॉर्म एवेलेबल आसा. ज्या गोंयकाराक ज्या पद्दतीचो फॉर्म जाय तेणी थंयसर येवन तो फॉर्म व्हरचो आनी फॉर्म भरून दिवपा खातीर फुडले 6 म्हयने आसा. आमी जाका म्हणटा की हेका लागपी डॉक्युमेंट म्हणजे फॉर एग्जाम्पल जे एफिडेविट्स जी आसा ही मामलेदार आनी डेप्युटी कलेक्टर हांच्या कडेन ऑनलायन पद्दतीन एवेलेबल आसा. तेंच्यांनी आपले एफिडेविट घेवचे आनी ते फॉर्म बरोवचे. सेकंड इज एन बर्थ सर्टिफिकेट बिफोर 2014 रेजिडन्स सर्टिफिकेट ऑफ 2014 पयलींची
की रेजिडंट सर्टिफिकेट 2014 पयलींची कशी दिवपाची हाजो फॉर्मॅट आमच्या सगळ्या मामलेदारां कडेन आमी ऑलरेडी दिल्लो आसा. त्या ती सगळ्या मामलेदारां कडेन तुमी जर एप्रोच करीत जाल्यार पयलीं 5 वर्सां तो फोंड्या रावतालो आनी आतां 10 वर्सां तो बिचोले रावता आसत जाल्यार पयलींचो मामलेदार फोंडेचो आतांचो मामलेदार फोंडेचो ताका 5 वर्सांचो प्रूफ सबमीट केल्या उपरांत बरोवनूय ती सर्टिफिकेट दिता आनी कंप्लिटली बिचोलेच्या मामलेदाराक मेळ्ळ्या उपरांत तो ती मागीर 15 वर्सांची सर्टिफिकेट इश्यू करता. इतके सुटसुटीत आनी स्ट्रीमलायन करून गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशनान दवरला. ताजो फायदो ह्या सर्टिफिकेटीच्याय बाबतींत सगळ्या जाणांनी घेवचो. आतां सर्वात शेवटी हांव परत जें म्हणटा की बरेच जाण आमचे ह्या विशयाचेर कोर्टांत गेल्ले आसा. आतां कोणाच्या पोटांत कित्याक दुखता हें म्हाका खबर ना, बट सरकारान कायदो हो सामान्य गोंयकारा खातीर केल्लो आसा. आमचो सामान्य गोंयकार जो मूळ काणकोण आसतलो, केपें आसतलो, सत्तरी आसतलो, दिवचल आसतलो, पेडण्यातल्या ग्रामीण भागांत रावता ताका आपलें खंय तरी घर जें आसा हें घर आपलें कायदेशीर जावचें म्हणून तो धडपडटा. आनी तेजीच ही चिंता, तेजी कळकळ, तेजी ही तळमळ हांवें मुख्यमंत्री म्हणून पळयल्या. आनी जें 60 वर्सांक जावंक नासलें तें आतां ह्या वर्साक हांवें करपाचें थारायलां. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीचो कायदो हांवें केला म्हणजे त्या कायद्याक पॉलिटिकली विरोध थोड्या जाणांनी विधानसभेत केलो, विधानसभेच्या भायर केलो आनी आतां तुमचो लोकांचो आनी पंचायतीचो सगळ्या रिस्पॉन्स पळोवन आमी तर म्हटलां की पंचायतींनी सगळ्या जाणांनी ठरावूय पास करचे हाज्या समर्थनांत. बऱ्याचशा कोमुनिदांनी आमकां ठराव पास करून दिले. कोमुनिदाद ह्या खुबश्यो कोमुनिदादी हेका सपोर्ट करता कारण आमी खंयसरूच फुकट लँड दिवपाचें कोणाकूच सांगूंक ना. आमी सगळ्या जाणांनी पयशे चार्ज करपाचें सांगल्या. सगळ्या जाणांचे कोमुनिदादीचे पयशे घेवन आमी कोमुनिदादीक दितले. त्या ती कोमुनिदादींनी विरोध करपाची हेका गरज ना कारण कोमुनिदादीचे जागे एनक्रोच करता आसतना तांच्यांनी ते बंद करपाक जाय आसले, तेंच्यांनी ते बंद करूंक ना. म्हणून हो सरकारान केल्लो निव्वळ कायदो आसा. हांव परत परत मुद्दाम तेच सांगता कारण हे कायद्याचें पुस्तक आसा. हांवें त्या खातीर सांगलां आनी सरकारान हर तरेचो प्रयत्न लेजिस्लेचरान जे जे रिफॉर्म्स हाडपाक जाय आसले ते हाडून हो कायदो केला. त्या ती कोणूय जरी कोर्टात जाल्यार कितें थोडे जाण जे कोर्टाक आपूण वचूंक शकूंक ना म्हणून दुसऱ्यांक फुडें काडल्या. थोडे जाण आतां पयशे घेवनूय कोर्टान वचूंक लागलेले आसा आनी ते गोंयकारांच्या हिताच्या विरोधात आसा. सामान्य गोंयकारांचें घर केन्नाच कायदेशीर जावचें न्ही हें ह्या कोर्टान गेल्ल्या लोकांक दिसता. सामान्य गोंयकार असोच तळमळचो असो तांकां दिसता. बट हांव तुमकां मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत हांव फर्म आसा. मुख्यमंत्री ह्या नात्यान म्हज्या सामान्य गोंयकाराचें घर हें कायदेशीर करून दितलोच आनी म्हजें घर ह्या येवजणेच्या अंतर्गत इररिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल म्हणून हांव मुद्दामून सगळ्या पंचायतींक सांगता तो मनीस खंयच्याय पार्टीचो आसूनी तो गोंयकार आसा हो म्हाका म्हत्वाचो आसा. तो मनीस खंयच्याय धर्माचो आसूनी तो खंयच्याय जातीचो आसूनी ही स्कीम ही निव्वळ गोंयकारा खातीर काडल्या. तो हिंदू आसतलो, कॅथलीक आसतलो, तो मुस्लीम आसतलो, तो खंयचे तरी पर्टिक्युलरली जातीचो आसतलो हांव तितूर वचना. तो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचो आसतलो, तो खंयचोय जरी आसलो आसत जाल्यार 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं जेन्ना तो रावता ताका म्हज्या घराचो फॉर्म तुमी दियात, ताका तो फॉर्म भरपाक मदत करात. सरकार फुडल्या आतां जिल्ला पंचायतीचो कोड लागता म्हणून आत्तां हे पंचायतीन कॅम्प घेवपाक शकना. बट पंचायतीचो कोड सोंपल्या उपरांत आमी प्रत्येक ग्रामपंचायतींत हाजे एक प्रोग्राम कंडक्ट करतले. तुमकां हे फॉर्म भरून तुमी मागीर दिवपाचे. ताज्या उपरांत आमी ते स्ट्रीमलायन करपाक जे जे ऑफिसर्स आमच्या डेजिग्नेट केल्ले आहा, एडिशनल कलेक्टर आसतलो, डेप्युटी कलेक्टर आसतलो, मामलेदार आसतलो, तेंच्या कडेन ते दिल्या उपरांत सरसकट सगळे जाण आमी ह्या स्किमी खातीर सहकार्य करतले. म्हाका खात्री आसा आनी खूब मोठ्या प्रमाणात ते दितले. त्या खातीर कोर्टान गेल्या तेंची चिंता तुमी करूं नाकात. ती चिंता आमी करता. सरकार म्हणून आमी सक्षम आसा आनी कायद्याच्या बाबतींत आमी झगडटा. ओके, आनी कायदो आमी कोर्टांनी आमी जिखतले हाजी म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांवें म्हटलां की थोड्या जाणांक डायरेक्ट विरोध करपाक मेळना, तेंच्यांनी आतां दुसऱ्यांक कोर्टान चला म्हणून सांगल्यात आनी ते विरोध करपाक लागल्यात. तुमी ज्यांची घरां आज कायदेशीर जाता तांच्यांनी मुद्दामून हेंच्यांनी विरोध केला तांकां विचारपाची गरज आसा. जे कोर्टान वयता तांकां विचारपाची गरज आसा. म्हणून हे अशा पद्दतीन आमच्या म्हजें घर ह्या येवजणेच्या अंतर्गत आमी केल्ले वेगवेगळे रिफॉर्म्स आनी ताजो फायदो हो जो आसा आमी सगळ्या जाणांनी घेवचो. म्हाका दिसता की आमकां खंयसरूच म्हणजे ह्या म्हज्या घराच्या योजनेच्या बाबतींत सांगता आसतना विशय सगळ्या जाणांक क्लियर जाला आसतलो. आजुनूय बी आमचे जे स्वयंपूर्ण मित्र आज ग्रामपंचायतींनी प्रत्येक कडेन बसल्या तांकांय विशय हो डिटेलान खबर आसा
इन केस तुमकां जर कळूंक ना आसत जाल्यार तुमी स्वयंपूर्ण मित्राक विचारात. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आमचे रेव्हेन्यू सेक्रेटरीज आनी जॉयंट सेक्रेटरी बाब सुरेंद्र नायक आसतले किंवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातले सगळे ऑफिसर्स आसतले. हांकां विचारून किंवा कलेक्टरांक विचारून तुमकां जाय ते फॉर्म्स सांगपाक शकतले. म्हज्या सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक आव्हान आसा की हे फॉर्म भरपा खातीर तुमी सगळ्या जाणांनी ह्या सगळ्यांक मदत करची. तांकां जे डॉक्युमेंट्स ऑनलायन डॉक्युमेंट ऑलरेडी प्लॅन ऑनलायन मेळटा, 114 ऑनलायन मेळटा. बाकीचे डॉक्युमेंट्स हे तुमचेच आसा, एफिडेवीट मारामानी येते हेय काडून तांच्यांनी सेल्फ एटेस्टेड करून ते फॉर्माक लायत जाल्यारय तेजो ताका फायदो जातलो. बऱ्याच जाणांक हाजो जाता तितके बेगीन जांकां एप्लाय करपाक जाय तांच्यांनी जाता तितके बेगीन एप्लाय करचें आनी हे फॉर्म भरचे. बरेचशे फावटी हे विचारता आसतना आमकां खूब जाण म्हणटा मागीर हे कित्याक ह्या लोकां कडेन म्हणजे 1900 गव्हर्मेंट लँडान सुद्दां ज्या गोंयकारांनी घरां बांदली तांच्या कडेन लँड नासली, ते लँडलेस लोक आसले. एक गजाल लक्षात घेयात, ते गरीब लोक आसले, तांचें मूळ घर एकूच आसलें, ताका दुसरें खंय तरी एक बारीकशें घर बांदपाचें आसलें म्हणून तेंच्यांनी आलवारान घर बांदलें, म्हणून तेंच्यांनी गव्हर्मेंट लँडान घर बांदलें, म्हणून तेंच्यांनी कोमुदिदाद घर बांदलें. जर ते असले आसत जाल्यार तेन्नाच्या सरकारान ते आडोवपाक जाय आसलें. तेन्नाच्या सरकारान आडोवंक ना जाल्यार आतांचें सरकार तें मोडून उडोवंक शकना. फाल्यां सकाळी भले ताका प्रोटेक्शन दिवपाक जाय म्हणून. आतां तुमी म्हणटले हाज्या फुडें बांदतले जें कितें, हाज्या फुडें खंयसरूच गव्हर्मेंट लँड कोमुदिदाद लँड ही एनक्रोच करूंक मेळचें ना. तशा पद्दतीचो आमी सर्क्युलर काडला आनी इवन दो आमचो पंचायतींतलो सेक्रेटरी तलाटी पासून इवन दो मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे रिस्पॉन्सिबल आसतले. तुमी खंयसरूय जर गव्हर्मेंट लँड आनी कोमुदिदाद लँड हाजेर जर इवन दो आपल्या लँडात सुद्दां जरी घर बांदता आसत जाल्यार तेजें परमिशन घेवप गरजेचें आसा. कन्स्ट्रक्शन लायसन घेवप गरजेचें आसा. सरकार थोड्याच दिसाच्या भितर आपले जर सिंगल ड्वेलिंग हावस हे पंचायत एरियेनी जर बांदता आसत जाल्यार तेचो प्रोसेस आनीक सुटसुटीत करतले. ताका इजिली कन्स्ट्रक्शन लायसन मेळचें हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. तोय रिफॉर्म्स आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत थोड्या दिसाच्या भितर हाडटले म्हणून गोंयांतली इरेग्युलरिटीज ही कमी जावची, इलिगेलिटी ही जावची न्ही म्हणून सरकाराचो प्रयत्न आसा. गोंयांत मायग्रन्सी खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा, त्याती कोणीय येवन खंयसरूय झोपडी बांदून किंवा सरकारी जागेत रावचे न्ही म्हणून सरकार पुराय प्रयत्न करता. आनी ताकाच लागून सरकारान हें स्ट्रीमलायन केलां. हाज्या फुडें बांदता ती घरां केन्नाच कायदेशीर जावची ना असो स्ट्रिक्टली कायदो सरकारान केला. म्हणून म्हाका दिसता की आतां पर्यंत जी बांदलेली घरां ती वन टायम कायदेशीर जावपाक जाय. तांकां हो सपोर्ट दिवपा खातीर हें केलां. इवन दो जे डॉक्युमेंट्स जे आसा हे डॉक्युमेंट सुटसुटीत पद्दतीन सगळ्या जाणांक मेळचे आनी त्या पद्दतीचें सहकार्य आमचे सगळे जाण जे हे करतले. बरेचशे फावटी 1972च्या पयलींचें घर कित्याक कायदेशीर करचें होय प्रश्न थोडे जाण विचारता. ताका दोन गजाली सांगता की ताका जी सनद मेळटा म्हणजे ताजें घर खंयच्याय प्रॉपर्टीत आसलें म्हणजे 1991चे जशें सांगलें CRZ आसल्या उपरांत सुद्दां ताजें घर आयज कायदेशीर घर जाता. तशेंच 1972च्या पयलींची सनद ही जर तुमी इजिली घेवपाक गेली जाल्यार ती सनद सहसा इजिली गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटात मेळना. त्यात 1000 रुपया भरून ती सहज सनद तुमकां मेळटा आनी इन लॉंग रन जर त्याच जागेर तुमी घर बांदतले आसत जाल्यार ते तुमकां खूब इजी प्रोसेसांतल्यान तें घर बांदपाक मेळटलें. म्हणून म्हाका दिसता तो तुमकां म्हणजे झोन चेंज करपाची गरज ना, तो परत सेटलमेंट सर्टिफिकेट घेवपाची गरज ना. हें सरकारान केलां आनी ताकाच लागून आमी म्हणजे गव्हर्मेंट लँड कोमुदिदाद लँड हे फाल्यां सकाळी तुमी रुकाच्या अंतर्गत कित्याक रेग्युलरायज करचें तर जें घर रुकाच्या अंतर्गत रेग्युलरायज केल्या उपरांत इन लॉंग रन तुमकां जर हावजींग लोन जाय पडलें आसत सुद्दां आसत जाल्यार रुकाच्या अंतर्गत दिल्ली ऑर्डर ही तुमकां हावजींग लोन प्रोवायड करतले. रुकाच्या अंतर्गत कायदेशीर केल्लें घर फाल्यां सकाळी तुमकां परत म्हणजे रिपेर करपाचें आसत किंवा नवें बांदपाचें आसत जाल्यार ताका वेगळे डॉक्युमेंट सोदूंक वचपाची गरज ना. तुमकां ताका वेगळे कन्वर्जन चार्जीस भरपाची गरज ना. तुमकां जी आमी सनद म्हणटा किंवा कन्वर्जन म्हणटा हें तातूंतल्यानूच जावन वयतलें आनी तेजो फायदो हो तुमकां खूब मोठ्या प्रमाणांत जातलो. आमी हें सगळें करता आसतना एक 2-3 ताका कंडिशन्स घातल्या. कंडिशन्स म्हणजे ह्या म्हज्या घराच्या अंतर्गत जाल्ले सगळीं घरां एक्सेप्ट म्हणजे प्रायवेट लँडा वयलीं घरां जर सोडलीं जाल्यार 20 वर्सां ही घरां खंयसरूच तुमकां ट्रान्सफर करूंक मेळची ना किंवा दुसऱ्याक विकूंक मेळचें ना. ही घरां फक्त तुमी ट्रान्सफर बाय द वे ऑफ गिफ्ट आपल्या फॅमिलींतल्या मनशाकूच तें घर गिफ्ट करपाक शकता. 20 वर्सां हे गव्हर्मेंटात केल्ली स्कीम
ही ते घर गव्हर्मेंट लँडा वयलें आसतलें, कोमुदाद लँडा वयलें आसतलें किंवा 20 पॉयंटांतलें आसतलें किंवा रिहॅबिलिटेशनचो फ्लॅट हो 20 वर्सां विकूंक मेळचो ना, तो फक्त तुमकां ट्रान्सफर करपाक मेळटलो. आमी हातूंत म्हटलां की सगळ्या जाणांनी हातूंतले दिवपी डॉक्युमेंट्स खंयसरूच फॉल्स डॉक्युमेंट दिवचे न्ही, जाल्यार ताज्या खातीर पेनल्टी आसा. तांच्या जाणांनी ते डॉक्युमेंट हे आपले वेवस्थीत रित्या फटोवपाचो प्रयत्न करचो न्ही कोणी. तांच्यांनी क्लियर कट म्हणजे सारके डॉक्युमेंट दिवचे. आमचो ऑब्जेक्टिव्ह क्लियर आसा, कारण गोंयांत रावपी गोंयकार हाका आमकां सपोर्ट करपा खातीर आनी हाका म्हणजे ताका सुखाचें आपलें म्हजें घर हें ताका मेळपा खातीर हो काडलेली स्कीम आसा. तेजो स्कोपूय बी आमी क्लियर दवरला. आमी हें म्हणटा आसतना कोण तरी काल पयर येयलो आनी घर बांदलें हें न्ही. 28 फेब्रुवारी 2014 म्हणजे आयजूच 15 वर्सां कंप्लीट जाली आनी ताज्या पयलींची 15 वर्सां. म्हणजेच एखादो म्हटलोय तुमी आसत, हांव तर म्हणटा की म्हज्या घराच्या अंतर्गत मोर दॅन 95% हे मूळ गोंयकार आसात आनी एक 5% कोण तरी 30 वर्सां पयलीं आयिल्ले लोक हे आसतले, ते हेका एप्लाय करूं शकता. म्हणून म्हणजे 30 वर्सां पयलीं जो हांगासर येवन कोण तरी रावला ओके, ताका कदाचित म्हणजे ह्या म्हज्या घराच्या अंतर्गत अशा पद्दतीचो हो फायदो मेळपाक शकतलो. बट हो फायदो हो सगळ्या जाणांनी घेवचो, जेणे करून हो परत परत मेळचो ना. आमी जशें म्हटलां की दीस इज अ वन टायम स्कीम. हेका परत म्हणजे 6 म्हयन्या उपरांत म्हणजे कदाचित हे फॉर्म इनवर्डूय जावंक शकचे ना. म्हणून विदीन द 6 मंथ्स हे फॉर्म आमकां आमी भरून परत दिवपाक जाय. फक्त रुखाची स्कीम ही 2 वर्सां चालू उरतली आनी ती चालू दवरता आसतना आमकां हे सगळ्यांक परत आमी एप्लाय करतले. थोड्या जाणांक खंत फक्त एकूच आसा की कोमुदादीन आमकां कन्सेंट दिलो ना जाल्यार तुमी कोमुदादी कडेन फॉर्म सबमीट करात आनी तुमची रिसिव्ड कॉपी घेयात, तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसान दियात आनी ताचो जो एटर्नी आसा ताज्या कडेन दियात. ती रिसिव्ड कॉपी घेवची. तो कन्सेंट दिलो ना जाल्यार तेजी सरकार काळजी करतले. तुमकां ताजे त्या विशयाचेर आमी कशा पद्दतीन कायदेशीर करून घेवपाचें आसा तें तुमकां ठरयता. आमी हे सगळें सांगता आसतना हितूर वेगवेगळ्यो गजाली म्हणजे काही एक्सक्लुजन्स दवरल्या ते आमचे टायम टू टायम ऑफिसर्स तुमकां गायड करीत रावतले. म्हणून हे सांगता ही म्हज्या घराच्या अंतर्गत हाडलेली स्कीम आमी खूब बऱ्या पद्दतीन ही तुमकां सगळ्या जाणांक हांवें एक्सप्लेनूय केल्ली आसा. म्हणजे आमी म्हाका दिसता ह्या स्किमीचो म्हणजे कंप्लिटली पुराय स्कोप हो कोणा कोणा खातीर आसा हो आमी एक्सप्लेन केला. म्हणजे म्हाका दिसता की हांव हितून एकूच फक्त तुमकां परत एकदां सांगता की हातूंतल्यान खूब जाणांच्यो मोठ्या प्रमाणांत हायकोर्टांत केसी सुरू आसा. आमी हो एक कायदो पास केल्या उपरांत जो फॉर्म हो भरून दिता आनी जो रिसिव्ड कॉपी घेता एट प्रेझेंट कायद्यानूय बी म्हणजे हायकोर्टांत सुद्दां ताका प्रोटेक्शन हें मेळटलें. ओनरशीप इश्यूज जेंचे डिस्प्युटेड आसात अशा पद्दतीच्या डिस्प्युटेड इश्यू आशिल्ले सुद्दां रुखाच्या अंतर्गत जर तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन्स घेतले नासत जाल्यारूय बी तांचे हे आमकां डॉक्युमेंट हे क्लियर करून घेवपाक मेळटले. खूब जाणांच्या बाबतींत वेगवेगळे डॉक्युमेंटेशनचे गॅप्स आसात, बट ते आमी हे सगळे सुटावे करता आसतना म्हज्या घराच्या अंतर्गत ताका आमी ही स्कीम ही क्लियर करून तेज्या नांवार घर हे जावपाक शकता. म्हाका दिसता हाजो आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमकां हो परत एकदां हो खरो फायदो हो सगळ्या समेस्त गोंयकारांनी करून घेवचो आनी तांच्यांनी ह्या अंतर्गत हो जो फायदो तुमी करून घेतले अशें हांव तुमच्या सगळ्यां कडेन मागतां. आनी वता वता आसतना एकूच परत एकदां सांगता हांव म्हणजे थोडे जाण म्हजें घर ह्या स्किमीच्या बद्दल म्हणजे एक भ्रम लोकांच्या मनांत क्रिएट करपाक सोदता की ताका कायद्यान अडकतले आनी ताजी चिंता तुमी करूं नाकात. म्हणून हांवें पयलींच सांगलां जेंचें इंटेंशन गोंयकारांचें घर हे गोंयकाराच्या नांवार जावचें न्ही तेच लोकांच्या सांगणे उपरांत किंवा काही पॉलिटिकल मनशांनीच तांकां फूस दिल्या म्हणून सामान्य मनशाच्या नांवाचेर केसी घालून गेल्या. कोमुदादीच्या जाग्याचेर घातला, गव्हर्मेंट लँडाचेर घातल्या, ह्योय केसी घातल्या. बट त्यो केसी जरी आमी गव्हर्मेंट लँडाचेर आमी फर्म आसा कारण आमी कायद्यान बदल केल्या. हाज्या पयलीं बांदलेली गव्हर्मेंट लँडाचेर म्हणजे तेच्यांनी गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू बुडयल्लो. आज तरी आमी गव्हर्मेंट रेव्हेन्यू घेता. कोमुदाचो रेव्हेन्यू बुडयल्लो, आज आमी कोमुदादीक परत एकदां रेव्हेन्यू दिता. ही गजाल म्हत्वाची आसा. आमी खंयसरूच पयशे बुडयना. वयल्यान जाल्यार आमी म्हजें घर ही स्कीम हाडटा आसतना सरकाराच्या तिजोरेचेर कसलोच बर्डन न घालता सरकाराच्या तिजोरेंत म्हणजे जे एनक्रोचमेंट जाल्ले ताजे पयशे आमी सरकाराच्या तिजोरीत घेता.
म्हणून म्हाका खबर ना की जे कोर्टात गेल्या त्यांचो कितें इंट्रस्ट आसा हो खबर ना म्हाका, पण आमी कोर्टात आमी ही लढाई जिखतले हाची म्हाका खात्री आसा. आनी आयच्या ह्या स्वयंपूर्ण गोंय ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान फाटलीं 5 वर्सां पुराय जाता आसतना वेगवेगळ्या विशयांचेर हांव सातत्यान तुमच्या कडेन सदोदीत उलयलां. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र पंच, सरपंच आनी सेक्रेटरीज हांच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मोहिमेक खूब मोठो आधार दिला, खूब मोठो सपोर्ट दिला. म्हणूनच तर स्वयंपूर्ण गोंय ही चळवळ पुराय देशभर आमी पावोवपाक शकल्या. फाटलीं 5 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमित्तान आमी 5 वर्सांचो डॉक्युमेंटरी बुकलेटूय काडला. तोय डॉक्युमेंटरी बुकलेट आमी सगळ्यांच्या ग्रामपंचायतींनी एक एक बुकलेट पावयतले, जेणे करून तुमकांय कळटलें की तुमच्या ग्रामपंचायतीन स्वयंपूर्ण गोंयच्या अंतर्गत कितें काम तुमी केलां हें तुमकांय खबर आसा. आमचे स्वयंपूर्ण मित्र ह्या बाबतींत खूब बरें मार्गदर्शन करता आनी म्हजी घर ही योजना ते फुडें घेवन वयतले आनी म्हजे घराच्या योजनेच्या अंतर्गत मॅक्झिमम घरां ही ते रेग्युलरायज करतले. हांव परत एकदां सांगता, फॉर्म्स तुमच्या पंचायतीन सगळे अवेलेबल आसा. कोणाच्या पंचायतीन अवेलेबल ना तांच्यांनी कलेक्टरा कडल्यान हे फॉर्म अवेलेबल करचे, सगळ्या घराघरांनी ते फॉर्म पावोवचे आनी सगळ्या जाणांक तांच्यांनी सहकार्य करचें. हांव म्हज्या गोंयकाराचें म्हजें घर हें म्हजें सरकार कायदेशीर करून दितलें हाचें तुमकां आश्वस्त करता. आनी परत एकदां हांव म्हजी 2 उतरां सोंपयता आसतना असोच तुमचो मोग, तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद गोंयकारांचो म्हजेर आसचो इतकें तुमच्या लागीं मागता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. सर, तुमचे खूब खूब उपकार. आशा बाळगिता की तुमचें उलोवप आयकून कोणाकूय कितें दुबाव आशिल्लो जाल्यार तो आतां स्पश्ट जाला आसतलो आनी हाच्या उपरांत चडांत चड लोक ह्या योजनेचे लाभ घेतले. आतां आमच्या कार्यावळीचो समारोप करतना महसूल खात्याचे अवर सचीव श्री आग्नेलो डिसुजा हांचे कडेन हांव मागतां की तांच्यांनी उपकाराचें उलोवप करचें. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, सगळे उपस्थित अधिकारी, स्वयंपूर्ण मित्रांनो आणि गोंयकार भावा भयणींनो, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. सगळ्यां पयलीं हांव आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयाक खूब खूब आभार व्यक्त करतां, जांचें मार्गदर्शन आनी दूरदर्शी नेतृत्वा खाला दर एक गोंयकार कुटुंब म्हाजें घर हें सपन पुराय करपाचे वाटेर आसा. आमचे महसूल खात्याचे सचिव आनी संयुक्त सचिव जांचे निरंतर मार्गदर्शन आनी अखंड प्रयत्ना कारण ह्या म्हत्वाचें सुदारण आमकां घडोवन हाडपाक मेळ्ळ्या. हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळे अधिकारी, स्वयंपूर्ण मित्र आनी सहभागी जाणी ह्या कार्यांत वांटो घेवन ते लोकां मेरेन पावचें म्हूण योगदान दिलां, त्या सगळ्यांक आमी उपकारी आसात. सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार आमी गोंयच्या गराब्यांक मान्यताय दिल्या तांचो विश्वास आनी अपेक्षा पुराय करपाक ही प्रक्रिया मार्गदर्शक करतली. आमी सांगातान स्वयंपूर्ण गोंयच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यां खातीर घर, प्रतिश्ठा आनी स्थिरताय निश्चित करचे खातीर कटिबद्ध आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें कर. कोणाक कितें हे स्किमी बद्दल कितें प्रश्न विचारपाचे आसा, कितें डावट्स आसात जाल्यार तेणी विचारचे, जेचे आमी उत्तर दिवपाचे प्रयत्न करतात. कोणाकूय ह्या योजनेचेर कसलीय प्रश्न आसा जाल्यार तांच्यांनी अनम्यूट करचें आनी प्रश्न विचारचे. हा विचार. हां सर, रिगार्डिंग खंयचे कोणाचे केस जर चालू आसा कोर्टान आनी ताका जर त्या रेग्युलरायज करूंक जाय तें घर, जाल्यार तेणी कितें करचें सर? म्हणजे कोर्टान आसतना ताका जर स्टे हाडले जाल्यार मागीर तेणी हे प्रोसेस कसो करपाची फुडें तें मातशें कळूंक जाय सर. कोर्टात जरी केस चालू असली असत, मागीर ती कोमुदादीची आसूनी किंवा बाकीच्या खंयच्या हेजी, तेणी आपलो सगळो फॉर्म भरपाचो आनी फॉर्म भरून तेणी डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर किंवा एडिशनल कलेक्टर ज्याच्या कोणा कडेन दिवपाक जाय तेणी दिवपाचो. कांयच हरकत ना, कारण आमी कोर्टांतल्यो सगळ्यो एक्झिस्टींग केसीस ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी आमी सरकाराच्या वतीन निवेदन कोर्टात केल्लें आसा की आमी नवीन कायदो हाडला, त्या खातीर ह्या केसी जो पर्यंत फायनलायज जायना तो पर्यंत तुमी ताजेर निर्णय घेवचो न्ही म्हणून. आनी पर्टिक्युलरली तशी जर केस आसत जाल्यार तुमी सेक्रेटरी रेव्हेन्यू किंवा जॉयंट सेक्रेटरी रेव्हेन्यू सुरेन नायक हाकाय मेळचे. आमी एजी कडल्यान ताका जो सपोर्ट कोर्टात करपाक जाय तोय करतले. बट मीन वायल ताका पुराय तेजें घर कायदेशीर करून दिवपाक तेणी पेपर सबमीट केले जाल्यार आसत ते आमी एक्सपडायट करून ताका तेजे पेपर हे कायदेशीर करून घर आमी तेजें ताका दिता.
आनी कोणाक कितें विचारपाक जाय? मदीं उलोव नाकात, डिस्टर्ब जाता. मायक ऑन करून तुमच्या मदीं उलोव नाकात. Thank you. Sang. Hello. Hello. Good morning, sir. Yes, hello. Good morning. Hi, Ulay आयकूंक येता. Yeah, sir. Just one एक प्रश्न आशिल्लो की तुवें तुजे हितून असेंब्लिंग सर तुवें नक्षा पड प्लॅन्स जे आज मेळटले आमकां जेन्ना आमी ऑनलायन एप्लाय करतात तेन्ना ते प्लॅन जे मेळटा आमकां ते आमकां it is subject matter to a manipulation done by the AM म्हणून एक हावजां व्हडली चर्चा जाल्ली. सो ती चर्चा आनी इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जायनासतना would we be able to rely on those plans? 90 आमी आत्ता जो आसा which is subject म्हणजे 1972 च्या पयलींचे प्लॅन त्या खातीर ऑनलायन आत्ता आमच्या हेजेर अवेलेबल आसात ते 1972 च्या पयलींचे प्लॅन हे सगळे करेक्टेड प्लॅन आसा. त्या खातीर कोणी ऑनलायन पद्दतीन तो प्लॅन काढलो आनी 114 काडून लायलो आसत जाल्यार तो गव्हर्मेंट कन्सिडर्ड करतले. ओके, तुका जर हाज्या व्यतिरिक्त कितें आनी कंप्लेन आसत जाल्यार तूं म्हज्या ऑफिसाक ती दिल्यार जाता. आय चॅक. नमस्कार. आत्ता कोण उलयताले ते? नमस्कार. म्हणजे दोन प्रश्न आसा. रिगार्डिंग गायडलायन बी तुम्ही कोमुनिदाद म्हणजे कमिटीन तुम्ही दिले आसो रिगार्डिंग कन्सेंट ते आमी डायरेक्टली सबमिट करपाचे फॉर्म कमिटी कडेन रिगार्डिंग कोमुनिदाद म्हणजे गरज आसा ते तू कोमुदादीची एनओसी घेवपा खातीर म्हणटा, रायट? कोमुदादीची एनओसी घेवपा खातीर आमचो फॉर्मॅट जो आसा त्या फॉर्मॅटान भरपाची डिटेल्स आनी कोमुदादीचो जो एटर्नी आसा त्या एटर्नी कडेन दिवपाची, ताची एक कॉपी ही इनवर्ड एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन दिवपाची आनी ताच्या कडल्यान घेवपाची. सो दॅट ही सेम कॉपी जी आसा पळय न्ही कोमुदादीचो कस्टोडियन आनी एडमिनिस्ट्रेटर, सो दॅट ही 45 days विदीन दॅट जर कोमुनिदाद ताका एनओसी दिना जाल्यार इट इज डीम्ड टू बी गिवन. आमी कन्सिडर करतले सेम डेट ऑन दॅट कॉपीचेर आनी गव्हर्मेंट वील टेक दॅट डिसिजन फर्दर. सांग उलय. 1997 ऑनवर्ड्स नेट प्लॉट्स अलॉट जाल्ले काय असे ऍप्लिकंट्स आसा हरवळे पण तेंच्यांनी घरा बांदूंक ना. सो तेंच्यांनी कितें करपाचें? दॅट इज सेकंडरी. आमी सर घर आनी जमीन तेजी घर बांदलेल्या घरा वयली जमीन ही कायदेशीर करपाक सोदता. तांकां अलॉट जाल्ले आसत जाल्यार दे कॅन एप्रोच टू द कोमुनिदाद एडमिनिस्ट्रेटर. हॅलो राजेंद्र उलय. दोतोर आमकां एक पंचांग ट्रेनिंग दिवची अशें आमचें मत आसा दोतोर. बरी गजाल. हांव आमच्या डीपीक सांगता की जिपार्डान तुमकां व्हरून एकदां ट्रेनिंग दी म्हणून सगळ्या पंचांक. राजेंद्र पाळकर तुजें सजेशन बरें आसा. सगळ्या एकदां आमचो सेक्रेटरी रेव्हेन्यू तुमकां जिपार्डांत व्हरून हाजेर म्हजें घर ह्या विशयाचेर ट्रेनिंग दितलें. ओके. म्हाका दिसता सगळ्यांचे प्रश्न आमी आन्सर केल्ले आसा. परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचो स्वयंपूर्ण गोंय हो कार्यक्रम हांगासर सक्सेसफूल जालो
एक म्हणून हांव म्हाजी 2 उतरां परत एकदां सोंपयता. देव बरें करूं.